किती जणांक काल आनी येवंक ना आज आयल्यात हातूंत येतल्या काल आनी कित्याक येवंक ना म्हूण हांव विचारना ताका ताळी पेटोवन स्वागत करता काल आनी येवन आज कोण येवंक ना ती हातूंत येतल्या तरी सगळ्यांक किडनी आसा मेंदू आसा कितें आसल्यार हांव मोठो आसल्यार बाये तुवें तुज्या बरीत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही लोकांची जीब आसा पळय ती केदारे उगेत रावना पळयल्या पडल्या फादर फ्रँकलिन कशें आमना फादर तुमी मोठे जाल्यार फादर हांव मोठो जायसर रस्तीन मोठे जावपाचे प्रेज द लॉर्ड म्हणजे हांव मोठो जाल्यार तुमचो प्रॉब्लेम काय तुम्ही कशे आत फादर न्ही सांगणार ना तुम्ही मोठे जाल्यार फादर म्हळ्यार हांवें शिकलें हांव रस्ती मुखार रावल्यार रस्त मोठी हांव मोठो त्या खातीर बी पॉझिटिव्ह प्रेज द लॉर्ड कोणी तुम्ही मोठो आसा म्हणात जाल्यार रस्त आमच्यो मोठी आसा म्हूण सांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक सत हांव तुमकां सांगता हांगा मोठे आसल्यार हे पळय संतोशाची खबर कळ्ळी मोठे आसलेल्यांक बरें मन आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणे पुरो ताळयो पेटले बरें ती पुरो मोठी आसा म्हळ्यार बारीक आसल्यार बरें मन ना म्हूण न्ही काय बरें मन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कोणी म्हणूंक लागली फादर तुमी ते बागल जाय जाल्यार फादर तुमी स्विमींग करी जाय फादर हांवें म्हळें तिमींग केला वेद कितल्या वर्सां जावन स्विमींग करता आसा हे दोन म्हणून बारीक जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सकळाशे मनशाच्या मोदी मोद सोमा करनांग्या पुरो सोमा दिसता नातल्या दोळे सोमा करनांग्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगशी हो पळयलो तर आमच्या भितर देवान काही सकत दिल्या देव आमकां राखता आनी देव आमकां सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओके आज सांगलें काल येयल्यात आज येयल्यात आतां ही तिसरे दिसाची रेते कितले दिसाची रेते कितल्या जाणांक रेते भुली जाली तुम्ही हात वयर जाल्यार फादर फ्रँकलिन बेजार जाता म्हाका वयर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रेतेर बरी जावची मात्र न्ही आमचें जिवन बरें जायचें कितें बरें जायचें जिवन बरें जायचें तसो देश रेतेरीचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया ह्या रेतेर कितली जाणां तुमी घरांत रावन आयल्यात आतां वयर गेले घरांत रावन आयल्यात वयर गेले आज रेतेरीक घरांत राव दोज हू कम फ्रॉम होम प्लीज लिफ्ट युअर हँड्स व्हेरी गुड ताळयो पेटो देवाक प्रेज द लॉर्ड कितली जाणां तुमी कुटुंबांत रावन आयल्यात हाऊ मेनी पीपल हॅव कम फ्रॉम द फॅमिली लिफ्ट युअर हँड्स कुटुंबांत रावन आयले आतां पळय मला दिसना कुटुंबांत रावन समाज वयतले कुटुंब म्हळ्यार घोव बायल मोगांची येतात आमी घरा झगडना आमच्या मदें झगडींच जायना आमची भुरगींपणां भावारे मोगांची येतात एकामेका सोड थोड आसा घरा सकाळचें मागणें आसा सांजेचें मागणें कोणें हात वयर दवरलो म्हूण हेजें नांव जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया कुटुंबाक आनी घराक तफावत आसा की ना आसा की ना पळया घर खंयच्या पिशांनी बांदलें लॉटरी मारले चिंत्या एक 10,000 बिलियन दिराम लॉटरी मारले एक 4 फ्लॅटां 4 घरां बांदून आमी आमच्या जिवान एक घर बांदले कुटुंब बांदूंक जायना कुटुंब बांदचें वणटी न्ही कुटुंब बांदचें टेरेस बिल्डींग न्ही कुटुंब बांदचें पती पत्नी भुरगींपणां विशेष पती पत्नी समाधानान जियोचें जावन आसा कुटुंब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हर तुका स्पियाची म्हाका आसा एक फावटी आमी रेतेरीक वयता आसतना आमी मैसूर रेतेर येवन गेल्या थंय एका बस स्टँडार आमी रावल्या सकाळी पावल्या आमी त्या दिसा स्ट्रायक कर्नाटकाक आनी आमच्या तमिळनाडाक कावेरीचो गांव आणि त्या स्ट्रायक म्हणून आमी कितें आमी बस स्टँडार हांव ब्रदर आनी आमचो म्युजिशियन खंयचेच व्हेकल ना कित्याक पाथर मारतात म्हणून कोणें 6 वरां उपरांत व्हेकल सुरू जाता म्हणून आमची सांजे लोक रेतेर सांजे पावल्यात
स्टँडार बसल्यान काल गेले ते एक हॉटेल आसले नाका म्हणून एक वरान 4-5 फावटी चा पियले नाका फावटी म्हणून एक 4-5 फावटी इडल्यो केल्यो टाइमपास जायचे नाका म्हणून 4-5 पॅकेट चिप्स खाली गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ब्रदर किती फोनार उलयता आसलो ते म्युझिशियन काले कितें कीबोर्ड करता आसलो एकलो मनीस उशप करायलो आनी ताचो हात तुज्या मुखार धर म्हणून लागलो अण्णा भिक्षे म्हाका इल्लें भीक घाल पळया तुमी भीक घालच्या पयले त्या मनशाक दोळे समासारकी नांगी पाय समासारकी नांगी हात समासारकी नांगी पळयता वयनी आम्ही पळयता तुमच्या कडेन दोळे परफेक्ट आसात हात दोन्ही करेक्ट आसात पाय तुमच्या कडेन घट आसात आंगान कांय गुण दिसना दटमट जावन सदृढ जावन आसा म्हाका राग तकले सोडलो वसू आनी पळोवन खा भीक मागनाका काही भूत नाल्या मनशाक राग आयलो 4 काडले ताका धाडले देवा असले मनशाची बुद्धी देव म्हणून ताका बुद्धी दिल्या तुका बुद्ध ना आम्ही काय देवा पळय इतक्या दीस हांव ताका काण दिले आसा पूण आज एक दीस तुमच्या तो आयलो तुवें ताची पर्सनॅलिटी पळयली परिस्थिती पळोवंक नाय हांव ताची परिस्थिती पळयली आसा पर्सनॅलिटी पळयना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शिता एक दीस तुम्ही काही अबू धाबी गेल्यात अबू धाबी गेल्यार तुमचे कार चोरी जाले तुमचे पैसे चोरी जाले आणि तुमचे पॉकेट चोरी जाले कोणी ना मोबाईल चोरी जाले तुम्ही काय करतात काय करतात इशित पळया ताका पळयलें ताका पळया ना म्हाका पळया प्रेज द लॉर्ड तुम्ही कितें करता देवा कडेन मागल्यार पयशे पडटले ना ते असल्या कोणाकडे वचून तू इंडिया सोडली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमची गरज इतली सुदैवी आणि ना भिक्षे म्हणून प्रेज द लॉर्ड पळय सबार पोट्याची जाणा जावन लोकांक संवसारांत आमी समजना वी शुड नॉट सी द पर्सनॅलिटी हाची परिस्थिती कितें पळय म्हाका विचार जाले देवा म्हाका मोक्षी म्हळ्यार ताका वाटया पळयलें बोल सांगातलो 100 रुपयाचो नोट आयलो भितर चपलो बारी बागी तुम्ही भिकाराचे बरोबर वयता अरे पळय आसता मागीर कितें केलें हात घालो 50 नोट आयलो परतून भितर चपलो परतून हात घालो 500 रुपयाचो नोट आयलो देवा सांगलें देवा 500 रुपये हांव ताका दिता 500 रुपये दिले खुशी जाली म्हाका कित्याक हांवें ताका दान धर्म म्हणजे कर्म 500 रुपये दिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आणि वो सगळ्याकडे पैसे मागू लागलो आणि सुमारे पैसे कलेक्ट केले आणि एकच नंबरवर धावून मारलो काही धावलो घरा सोऱ्याक पडला तो शीत बेकरेक गेलो बेकरेक वचून ताच्याकडे तुवालो आसलो तुवाल्यान कितें परत एक काण केल्या पयशे मेळटा तुवाल्यान गेले काण घेवन आयलो हांव चिंतलो खंय व्हरून येता गे म्हणून पळयलो व्हडलो एक रुखाच्या पोंदा एक आदी आमची पोरणी ट्रंक आसता पळय ट्रंक ते एक बायल मनीस आनी त्या घालना भुरगीं आनी गेले ते खाण बायले कडेन दिलें बायलेन काडलें तें मदें दवरलें रावूंड बसली तेणें काडलो मारलो तकलेर घालो आनी तुवालो हाच्या तकलेर घालून बसलो आनी रावूंड हात वयर घालना हालेलुया 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 म्हाका कळ्ळें खंडीत हें कातोलीक कुटुंब न्ही कित्याक कातोलीक कुटुंब लोक मागताय घरांत बायले कडेन मागतात प्रेज द लॉर्ड एक गरजेचे प्रोटेस्टेड कुटुंब जाय जे मागले दोगांनी मागून जाल्या उपरांत पयलें कितें केलें ते उडो आसले भुरग्यांक प्रोवायड केले 4 उंडे आसले 5 जाण आसात 3 उंडे तेका भुरग्यांक दिले आनी 1 उंडो आसलो हांवें चिंतलो उंडो कोणाक दिता गे म्हणून बायल सांगता गोवाक तुमकां गो म्हणटा बायलेक तुमकां हांवें चिंतलें कोणी खायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर कितें केलो दोगांनी उंडो मोडलो ताणें तिच्या तोंडाक दिलो आनी हाच्या तोंडाक दिलो आनी भुरगीं हांसून आनी ते चिप्स खाते आसली हांव एकच म्हणजे पळोवप पडलो
थंय सोफा सेट जातले, थंय LCD TV जातली, थंय कार जातले, थंय फ्रिज जातले, थंय घरा भितर वस्तू जातल्यो, पूण थंय कुटुंब आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. गोवान हाडिल्लें वांटून घेयसर पडली, थंय पत्नी आसली. आपूण विकपाक वच जाल्यार म्हज्या पत्नीक आनी भुरग्यांक पत्नी जाय पडलो. मिस्टर आसलो थंय दादलो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही दुनिया तुमच्या काळजाचेर व्हरा. दोळे कितें करून तुमी दाखोवपाक? आज तुमकांच तुमी विचार विचारले सवाल तूं घरांत हांव आयलाय की कुटुंबांत हांव आयलाय की म्हणून. आज तुजें कुटुंब कितें जालां? तुजें कुटुंब केवळ एक बंधन, तुजें कुटुंब केवळ एक घर. त्या कुटुंबात समाधान ना, त्या कुटुंबात पिवणे, त्या कुटुंबात झगडे, त्या कुटुंबात मारामारी, त्या कुटुंबात आशीर्वाद ना. ती भुरगीं किंवा ती दिसा घेनात, सगळे कंप्युटरान फुटल्यान, अश्लील वेबसाईट पळोवप तर जाला पळोवचें फुटल्यान. आज घरा गेल्यार घर खावंक येता, सांजचे घरांच्या नाकां भोंवता. आमी डिक्शनरी आमच्या कुटुंबान आमच्या घरांनी आज पोती पोतींनी सांगता आसात कुटुंब कशें आसा. तर आज जेजू कडेन तुमी मागा येत जेजू आमचें घर कुटुंब जावन बदली. आमच्या कुटुंबात समाधान दी, आमच्या कुटुंबात अशी बिनवडी पयस, आमच्या कुटुंबात तूं ये जेजू, आमच्या कुटुंबात तूं राव जेजू, आमच्या कुटुंब तूं अभिषेक कर जेजू. हे आमचें कुटुंब आज पवित्र कुटुंबा सारकें घर जेजू. मागीर म्हजें सांगता मोगळा आसूं या जेजू, मोगळा आसूं या जेजू. आमची कुटुंबां तुज्या हातान समर्पण दिता. आमची कुटुंबां पवित्र कर, भाग्यवंत कर. आमचो गांव सोड न्हू, ह्या पयशिल्ल्या गांवाक आमच्या कुटुंबाच्या हिता खातीर आमी आयल्या. आज आमच्या कुटुंबाच्या हितान आमी भोगडावन घेतिल्लें समाधान आमकां फाटी दी. आमची कुटुंबां पवित्र कर, आमची कुटुंबां पवित्र ज्ञान भर जेजू. हालेलुया. दुनिया पयरू कर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बड्या तळ्यान, बड्या सुतान. हालेलुया, 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 हालेलुया. बड्या सुतान. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुनिया आमच्या काळजाचेर कुटुंबान म्हज्या मोनान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या मोनान म्हज्या. जेजू जेजू तूं ये राव, जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये राव, जेजू तूं ये. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र देवाला धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, देव एक कुटुंब रूपी म्हणटा आमी. बाप, पूत, पवित्र फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ट्रिनिटी. तर बाप, पूत आनी पवित्र एक कुटुंब. मरी, जुजे आनी जेजू. जेजू, मरी, जुजे या संसारातले कुटुंब, भाग्यवंत कुटुंब. तर आमचे आदर्श कुटुंब आमकां जेजू, मरी आनी जुजे. आज संसाराक अटॅक जाले आसा. खंयचे अटॅक जाले आसा? कुटुंबा वयर अटॅक जाले आसा. कुटुंबां पासळटा, कुटुंबां मोडून पडटा, कुटुंबांत समाधान ना, कुटुंबांत समस्या येते आसात. देव सारके अटॅक करता आसा कुटुंबां. अठोवपाचें चड आज कुटुंबां नासतचे वयर जाणां तो वाड करते आसा. त्या खातीर आज पळयात तुमी ह्या संवसारांत खाजगी जिविताचेर, खाजगी संक्रमिताचेर अटॅक जाता.
दादलो दादल्याकडे बायल बायल्याकडे आणि सगळं लिव्हिंग टुगेदर या देवाचे नाही कुटुंब येतात कुटुंब मासाळता कुटुंब तोडता विच्छेदनाच्या वाटेराची कुटुंब तर आमच्या कुटुंबात समाधान आमच्या कुटुंबात बरोबर आमच्या कुटुंबात जायचे द फाउंडेशन ऑफ अ फॅमिली इज गॉड देव आमच्या कुटुंबाचो दातार जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो वडील जावन आसा आणि तुम्ही पळयल्यार कुटुंब कितले बरे म्हळ्यार देवाच्या रस्त्याच्या अनवतान ते चालले कुटुंब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम्ही बायबल हाडल्यार काढा बायबलांत उत्पत्ती ग्रंथ पहिलो अवस्थर उत्पत्ती ग्रंथ पहिलो अवस्थर ओल्ड देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो कसो रचलो देवान मनुष्याक आपल्या सारक्याचो रचलो गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर आमचे सारखे आमचे स्वरूप कोणाची जात आसा देवाची त्या खातीर आमी सॅड जाय म्हणना त्या खातीर पडोवंक सोडीत ना सांगत जाय म्हणना इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाय म्हणना आय एम product from God. Praise the Lord. Hallelujah. त्या खातीर तुझो कलर कितें आसा तो देवान दिलो त्या खातीर देवान घातली देव कलर पळयना देव काळजां पळयता आमी कितें पळयता आमी कलर पळयता प्रेज द लॉर्ड देव मना पळयता त्या खातीर मनशाक आपल्या सारक्याचो रस्तो तुमी सांगता देवा आमी कित्याक रस्तो म्हणून प्रेज द लॉर्ड तर देव म्हणटा तुका ताचे इमेज एंड लाइकनेस गॉड क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो तुझे पेल्याचो मोग कर नातलो तूं देवाचो कसो मोग करशी तुझ्या पत्नीचो मोग कर नातलो तूं कसो तुझ्या कुटुंबाचो मोग करशी तुझ्या पतीचो मोग कर भुरग्यांचो मोग कर पण ह्या सारके ह्या सुरपायचे म्हळ्यार मोग देवान मनशाक मोगान रचलो देवाक मनीस बरो दिसलो प्रेज द लॉर्ड मुखार वाचतोय देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली पळया तर दादलो आनी स्त्री रचले कोणे गॉड क्रिएटेड देम एज अ मॅन एंड वुमन तेरे आज कोणी आमी ओडू आमी ल्हान कशे येवंक नजो आता कितें म्हणटात ह्या संवसारांत कितें प्रॉब्लेम्स जाल्या दादलो ओडगी बायल ओडगी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लेम देवान करूं ना देवान लोकांक कितें सारक्याचो सुपायचो रस्तो आनी त्या तरेन जिवितांत आमी 50-50 न्ही 50-50 जाल्यार क्रॅक जॅक प्रेज द लॉर्ड आमी दोगांय 100% प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो त्या खातीर दादल्याचेर तुजो बायलेचेर पडवो बायलेचेर तुजो दादल्याचेर पडवो ना दोगांक इक्वल सारक्या आनी तेजे स्वरुपायेन देवान रस्तो देवान जे कितें योजना तुज्या कुडीन घाला तें बरें तें देवान घाला ताचे सारक्या ताचे योजना तुमचे न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें कोणे आशीर्वाद दिलो आयको ना तर आज आमच्या काजार वयर कोणाचे आशीर्वाद जाय ते देवाचे आशीर्वाद आमकां येई मेळटा लग्नाच्या साक्रामेंटान ते लग्नाच्या साक्रामेंटान आमी एक जायना जाल्यार देवाचे आशीर्वाद मेळटा न्ही देवाच्या आशीर्वादान ते कुटुंबाने बांदूंक जातात की 100% जायना देवान आशीर्वाद दिलो गॉड ब्लेस्ड देम द फर्स्ट मॅरेज इज ब्लेस्ड बाय गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मॅट्रिमोनी म्हणतो आमी नाही मॅट्रिमोनी फॉर सम पीपल मॅटर ऑफ मनी प्रेज द लॉर्ड इट इज नॉट मॅटर ऑफ मनी बट मॅटर ऑफ लव मॅट्रिमोनी पैशा खातीर नाही पण मोग जर पैशे आसून मोग ना जाल्यार बेस्ट प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर देवान आशीर्वाद दिलो चिंता आज दादलो आनी बायल तुमी हांगा आसात जाल्यार तुमकां देवान आशीर्वाद दिलो कोणे आशीर्वाद दिला गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड थँक यू देवा खातीर म्हाका आयको प्रेज द लॉर्ड आनी म्हळें देवान कितें म्हळें वाच पळय वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा
तुमचे अधीनाडा वाडा आणि सडा पृथ्वी भरा. तर देवाने काजाराच्या सक्रामेंटात तांका वाडा आणि सडा आणि आशीर्वादित जाया म्हणून देवान सांगले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थोडी काजार जातात काजार जाल्यार सुरवेर आमकां भुरगीं नाकात गर्भ रावल्यार त्या बॉक्सांत काडया. एक जोड आहे आमच्याकडे मागून सुमार 4 वर्सां पयलें ती येवन म्हणूंक लागली फादर आमकां भुरग्याचे देणे ना फादर मागा फादर 8 वर्सां जालीं काजार जावन. हांवें तकले रावलो मागण्या केल्या मागण्या करतना देव सांगता ताका भुरगीं दिल्यार म्हणून. हांवें सांगलें आमच्या भुरगीं वय फादर 3 फावटी आमी हांव गर्भेस जाली फादर म्हाका हांव नर्स म्हाका त्या बायले विजाचे प्रॉब्लेम आसले 3 फावटी आवर्शन केलें फादर. मागीर आतां देव बकेटीक भुरगीं म्हणून बसला. आम्ही आसता आज एका दिसाक 2 लाख अबॉर्शन जातात. 2 lakhs अबॉर्शन्स. मनुष्य भाव पडलो तर आय्याचं जीवन सगळ्यात मनीस जाता लगड काढता मनीस. तर जीव वयर कोणाय केली कारणा. पुढे आता मी म्हणून पहिले एका घरात कितली भुरगीं आसतली हांगा 10 जाणां भुरगीं आसतली पण मी मोठो माग घेतले तेजे 10 जाणां तुमकां नोबेल पारितोषिक दिले तुमच्या बाप्पा मामी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाई तुझे कितने नंबर? हाँ 11 तुझे नंबर तू 5th या मॉडर्न संसारात वाचती लागली. आता 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು 3 ಕೂಕು 4 ಜೋಗು. ಪ್ರೇಸ್ द लॉर्ड. हालेलुया. आता बडा एक आणि अर्धे येता म्हणा देवाचा. प्रेस द लॉर्ड. पण आधी आमच्या भाऊ तुमका सांगता तुम्ही आता गल्फाक गायला तुमचो बाप्पा यावे गल्फाक आले गल्फाक आले तर तुका 10 जाणां भुरग्यांनी पोस्ट लागना. प्रेज द लॉर्ड. तांच्याकडे एक बंडवळ आसलो. दे हॅड वन कॅपिटल दॅट वॉज फेथ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भवन आसलो कुटुंबान मागणे आसल्या कुटुंबान सकाळी मागणे संशय मागणे. प्रेज द लॉर्ड. मग ट्युशन रात्री वचनातल्या बाबाच्या आडारत ट्युशन गाडी मारले मारचिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. या आडाराच्या मारा कितली सकत आली की नेक्स्ट एक्झाम तुम्ही पास जाताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ट्रेनिंग दितली समाज जोरी करतली कावमी दितली पोरो दितली मारे घालतली. मनुष्य भाव पडलो त्या खातीर हांवें म्हळें आमच्या जिवितांत देवान आमकां हें दिल्लें देणें उडोवंक नजो. मुशे नंबर 4 थँक गॉड बाबान आनी मायन फॅमिली प्लॅनिंग करूं केल्लें जाल्यार आज आमकां फादर फ्रँकलिन सारकें रेते दिवंक आसतना तो. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी कितल्या जाणांक लगड करता न्ही कितलेशे पाद्राक सिस्टरां सायंटिस्ट जावचे पण एवढे HIV AIDS कित्याक उकोल सोदून काडूंक ना म्हणून HIV AIDS उकोल सोदून काडच्यांक जल्म सोडूं नाका ह्या संवसारांत. म्हणजे 1 2 3 ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर हांगा कोणाचे नंबर 4 5 6 वाजता जाल्यार पळय सद्दां 4 बाबा तेच्या आधार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगच भाव पडिनो कित्याक आज मनुष्याचो मोठो संसार बदलला. बायबल आमकां सांगता वाडा सडा पृथ्वी भरा आणि ती तुमचे अधीन हाडा. वाचला मुखार. दर्याच्या मसल्यांचे अंतराळाच्या सुकण्याचे आणि पृथ्वीचेर जी येतल्या सहज मंजरीचे अधिकार सलया. म्हणजे अधिकार म्हळ्यार कितें? अधिकार म्हळ्यार नाश करा म्हणून अर्थ नाही. अधिकार म्हळ्यार मोगान सेवेन तुम्ही पळया खंयचेर मास्टरांचेर सुकण्याचेर पृथ्वीचेर जी येतल्या सर्व मंजरीचेर. त्या खातीर आज मनीस केली व्हडली वस्त जाल्यार हे तसो मनीस धरणार नाका. प्रेज द लॉर्ड. खेळ पडलो कितें म्हणटा सोरोप जाल्यार तो हातान धरता स्नेक कोब्रा हातान धरता. तुम्ही पळय डिस्कवरी चॅनलार पळयतात कसली मासली जावन दी कसले कितें म्हणटा पायथन जावन दी कसलेय म्हणजे जगात जावन पळय वाघाक सिंहाक आणि कसलेच ते संकट नका तितली सकत हांवें सांगलें मनुष्य तितली सकत देवान दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर बायबलान बरयलां की देवाचे अधिकार दिलागी. हॅलो. देवाचे अधिकार दिलागी. देवाचे देवान आमकां अधिकार दिवना. देवाने सगळ्यांचे अधिकार आमकां दिलो पूण देवाचे दिवना. त्या खातीर आमी देवाक विधेय जायचे. ताणें आमकां रचना ताणें आमकां सगळें रचून दिलें. मुखार वाचले. आणि देवान म्हळें आपले सगळे प्रत्य वयली सर्व बीं दितली जडां आणि बियो आसलेल्या फळांचे सर रूप तुमच्या कणा खातीर हांव तुमकां दिता. पळय हांव तुमच्या कणा खातीर हांव तुमकां दिता. देवान व्हेजिटेबल पुरो आमकां दिला ह्या संवसारांत. मनुष्याक कोणी रूप वचूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि सर
मन जाते अडथळ्याच्या स्वप्न्या आणि दरनेस असलेल्या जुदाडे जीव असो श्वास असलेल्या सर प्राण्या सर जिन्सचे तण आणि जडा खाणा खातीर दिता देवान तण आणि जडा खाणा खातीर दिला आणि तशेंच जाले देवान आपणे केले ते सगळे देवान पळयले ते ताका भोव बरें दिसले आणि सांज जाली आणि सकाळी येलो सोदीस प्रेज द लॉर्ड देवान रसले आम्ही म्हणले रसलो देवाक बसता देवान रसले देवा कशे दिसले सो देवान एक बरें कुटुंब रचले गॉड क्रिएटेड अ परफेक्ट फॅमिली त्या खातीर देवाचेय आमचे कुटुंबां आशीर्वाद देवाक सोड न्हू आमी शियेदाराचो कुटुंब आशीर्वाद जायना आज आमच्या कुटुंबाचो प्रॉब्लेम देवाक जागो आसा की आज देवान आमच्या कडेन विद्मान जाय पडल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या कुटुंबात आमच्या मनात आमच्या घरांत देवाक आमी जागो पण आज वी हॅव सिरियसली थिंक कित्याक आमच्या कुटुंबात कित्याक पसरतात कित्याक समाधान ना त्या कुटुंबात पळया तुम्ही चिंतात आमच्या कुटुंबात जावं पिवडे आसले बाब पियेतलो माय पियेतले जावं जाल्यार 25 वर्सां 30 वर्सांची येयल्यात वयली सजनाचो विशय सर्वेस पोरा तांकां प्रेज द लॉर्ड वयली पळया आतां गोव पिवनी बायल एका म्हयन्यान धांवता तो पियेताय न्ही एका वर्सान आउट डोंट आउट प्रेज द लॉर्ड पळया कितले महान तुमच्या आवय केल्यात कितले कितें कुटुंबान केल्यात ताका हांव चिंतता ते स्वस्तिकायेची संगती आसली मात्र भवंती आसो आज तुम्ही चिंतले जाल्यार तुमच्या घरा आवय बापायन झगडे पळोवन आवडले हांगा कोणी ना हायेस्ट झगडी केल्यात आवय बापायन मागीर दुसऱ्या दिसा ती सोमा जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मग भाऊ भयणीनो तुम्ही पळयला घरा बाबान उलोवचें सकाळी न्ही बाबान उलोवचें सांजेर वडागे सेरी जाले इवन गुड्डू गंटू प्रेज द लॉर्ड मायन उलोवचें सांजेर सकाळी मायची जीवा आपल्या बाबाक फेस करूंक जायना त्या खातीर माय 90 मारता बाब 90 मारता तर सांगा कोण स्ट्रॉंग माय स्ट्रॉंग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बायला फेस करते दादल्या कडेन गट्स ना 100 गेल्यार मात्र ताणें फेस करचें अंगाच्या दादल्यांनी आमी फाल्यां पुरवंक रावंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया स्ट्रॉंग बायल मनशां आम्ही पळयलें गांवांत पळयल्यार आमच्या आब आनी व्हडली माय आब पयलें मरता व्हडली माय आतां 90 86 मरना ताका विसर्जन सोडना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक प्रॉब्लेम आसा कित्याक म्हळ्यार बायल मनशां आसात पळया त्या गंगा यमुना उदक नातले रे हांच्या दोळ्यान उदक वळटे आसा त्या खातीर कितें करतात पुरो दुकां मागीर घालतात हे दादले आसात पळया दुकां मागीर घालून पुरो भितर दवरतात हार्ट अटॅक जावन मरतात प्रेज द लॉर्ड रडचे एक बरी थेरपी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रडताना हिलिंग मेळटा काल तुमकां कितले जाणांक येवकरीच तुमकां दुकां आयली न्ही तुमी रडल्यात ती बरी थेरपी प्रेज द लॉर्ड रडचे रडोवन सोडा मागीर समज जाता तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग शुभ भयणीनो देवान आशीर्वाद केले आनी देवान कुटुंब रचलें दुसरे आवाज स्वरांत वो पवित्र गोंयकार आनी ती सुमित रितीन सांगता देवान कसलो संसार रचलो म्हणून दुसरो आवाज स्वर ओळ 18 ओके हांगा देवान पयले रचले कोणाक हांगा कोणी दैरादीक आदाम असो आसा पळय मुखार दैरादीक आदाम कोणी आदाम ना हांव काय बसना कारण ताका बायबल आसा तुज्या मोबायलान वाचताय मोबायलान वाचता आमगे तुका माहिती दिया आदाम वयली तांगेले आदाम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया very strong दिसता काय तुझे नाव संतोष बरीता एक कुटुंबान बायले आसा म्हणून सांगत आल्या जरा मार पडो प्रेज द लॉर्ड माईक ऑन कर बस आणि सर माईक ऑन सर यस आणि सरेस्पोर देवान दंडीची मागेता आणि सरेस्पोर देव म्हणालो आणि सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एकसुर असचे बरे नाही मनशान ऐको ना मनशान पण एकसुर असचे बरे नाही काजर रॉंग नाही
आमचो आदाम धाकटो एकलोच आसलो कोणी जातली प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर देव म्हणून लागलो मनशाने सुराचे बरे न्ही हांव ताका फावत असली संगतीन करून हांव ताका फावत असली संगतीन करून दिता फाटल्यान 20 जण कपली लायतात पुरो फावत असली सुरा असले आतां बरे आसले हांव फाल्यां पुरवांगा आसा म्हजे कडेन येयला कावन्सिलींग जाता प्रेज द लॉर्ड तशें म्हणूंक ना हांव ताका फावत असली संगतीन करून दितलो पळया देवान चिंतलें मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही पण देव कितलो मोगाळ पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर फावत असली संगतीन हांव ताका करून दितलो मोगाळ आणि सरस्वरा देवान धरणीची मागयेता सर्वेस्परा देवान धरणीची मागयेता सर मन जाती आणि अंतराळाची सुकणी केली सर मन जाती ऐका सोमादेवान कशें आसलें धरणीची मागयेता सर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली कोणें तांकां मनशा मुखार हाडली कोणें मनशा मुखार हाडली कोणाक हाडली मन जाती कोणा मुखार हाडली तर देवान अधिकार दिला पळया मनुष्य मन जाती मनशा मुखार हाडली जे नांव मनशान हरेक प्राणीक दिलें जे नांव मनशान हरेक प्राण्याक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें त्या खातीर मनशाक कोणें नांव दिलें मनशाक कोणें नांव दिलें प्रेज द लॉर्ड मनशाक देवान नांव दिलें त्या खातीर तुमी मनशाक कितें बाप्तिस्म दिवंक काडनात तुमच्या भुरग्याक बाप्तिस्म दिवंक काडटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनशाक तुमी करतात नांव पेट्याक पडोवन डॉग म्हणून दवरलें तो डॉग जालो वो करता माजरा पडलें म्याव करता कॅट म्हणून दिलें एलिफंट मोठे आले एलिफंट म्हणे तुमी वचून एलिफंटा मुखार व्हॉट इज युअर नेम माय नेम इज एलिफंट म्हणटात प्रेज द लॉर्ड तुमी नांव दिलें घरा जावन बरो पेट्याक दिता टॉमी डॉमी गिमी आनी काले दितात ब्लॅकी पुरो नांव दितात तर मुखार कितें जालें बस मनशान सर जनावरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक सर मन जाती नांवां दिली कोणें दिली कोणाक दिली मन जाती कोणें दिली नांवां दिली कोण ताका फावत असली संगतीन मेळ्ळी ना खंय मेळ्ळी ना पूण ताका फावत असली संगतीन खंयच्याच मेळ्ळी ना खंयच्याच मेळ्ळी ना आयकून खंयच्याच मेळ्ळी ना एक वेळ मन जातीन तो म्हणून पुरो गेंडामराका पळोवन हे एलिफंट पळोवन तुमकां मदीं संगतीन म्हणलें जाल्यार आज आनी पात्र्या बाकी ताका सोडला मनीस सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया तुमी चिंतांग आसतातल्या बायलां पयल्या फावटी सैरीक पळोवंक वेताना खंय नातले शांती घालनातले काल तुमी कितें केल्या त्या दिसले सेंट मारता कित्याक चेडवा पळोवंक आसा आदी पुरो आतां पुरो लव मॅरेज आदी तशें न्ही कितली चेडवा पळोवंक म्हण वेळ जाल्यार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी जवळ एक कितें म्हणटात आमी सोबायल वचचे आमी तांकां पळोवचे म्हणजे एक आशा आसता आमच्या आदाम धाकटो कितले आसतले तो गेलो सो वित्त सरी येतेच ओय कोल्लो नितळ जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुखार कितें जालां तेन्ना मनशान कितें म्हळें शेती ही म्हज्या हाडाची संतोष ते कशें बरोवन आसा एक गांवान बरयलें तरी बरोवन आसा न्ही तुवें पिक्चरां पळयल्या पिक्चरां पळयतना हे हिरोइनीची एंट्री जातना आमच्या डिरेक्टराक वता खंय संगीत गलीचे कहो ना प्यार है दिल मेरा न्ही पण तुजे खाजर किती वाजता जाली हॅलो खाजर लय जाणां कसं येता तांकां मोसो खाजर किती वाजता 15 इयर्स किती जाणां भुरग्यां 2 जाणां भुरग्यां बायलां बायलां ओके व्हेरी गुड पयले फावटी पळयतना पयले फावटी पहला पहला प्यार ताका एक गायक इले ट्यून संतोष ते चेडू ताका ओके व्हेरी गुड कम ऑन तो बरो संगीतकार म्हणा ती बायल म्हणून तुमच्याकडे सांग शेती हे म्हज्या हाडाची संगीत पण ती तरी आसा फर्स्ट नाईट नाईट पण शेती I don't care
स्टार्ट व्हेरी गुड मुझा माझाचे नाव दिशे नारी रागायला मारी बेमारी हमारी हालेलुया हालेलुया बड्या आम्ही मस्त जण गाडी येतात इंच जाता ऐकवायची नाही फिल्माची पोरणी पुरव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोहम्मद रफी दादा गायली आता नवी नवी शाहरुख खानाची आमिर खानाची आणि कोणाची खानाची ऋतिक रोशनची गायली असतात आणि तो दोन पुरायला ऍक्टर प्रेज द लॉर्ड पण मनुष्याची बहुत वडची असली कंटा गायना आज तुम्ही दोघांनी मिळून गाया तोंदरा ना प्रॉब्लेम ना जे ओके मुखार वास वास शेकी ही मुझ्या हाडाचे हाड आणि मुझ्या मासाचे मास नाव दिशे नारी कित्याक नरा काऊन तिका काढल्या त्या खातीर दे बोथ बिकम वन ती दोघांय एक जावन आसात नरा काऊन तिका काढल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता खंय सोडता आणि आपले बापायक खंय सोडता दादलो आपल्या आवय बापायक खंय सोडता काजर जाते सोड आश्रमात सोडायला म्हणजे देवा त्यांना बुक्स पण आमचे कन्फ्युजन होतात काजर बायबल सांगना दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता खंय सोडता थोडी आश्रमात सोडनायल्यात थोडी बस स्टँडात सोडनायल्यात थोडी गल्फाक आयल्या उपरांत मुंबय आयल्या उपरांत आवय सोड आसना बापाय सोड आसना इंग्लिश स्ट्रांग आनी कोण पळयते आसात खंय सोडता पण आमच्या आशीर्वादान ब्लॉक जाता आमच्या भुरग्यांचे आशीर्वाद कुटुंबाचे आशीर्वाद देवाचे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबात आमी हांगा ब्लॉक करता हे दादलो हे बायलांच्या कुटुंबाक कितें जाता आवय बापायक सोडता सोडता म्हणल्यार तर कितें आनी थोडी आहात बायलां आयिल्ल्या कुठल्या तांकां सपरेट जायचं तुजो पप्पा मम्मी सांगात आल्यार हांव रावना हो कात्रीन सांगून मोठो काजर जावन आवय बापायक जाय तिसऱ्या बायली जाय ती दादल्यांची गत कोणाक समजता पुन्हा संतती घालयता करेक्ट सगळ्या पात्रांत हालेलुया सोडटा म्हणल्यार अर्थ कितें पळया आतां ल्हान आसतना तुमी ल्हानता घरा वाडटा वैगी तुमचे मम्मी पप्पा ओटू वाडटा आतां भुरगीं तुमी हांगा पळया तुमी भुरगीं तुमचे ओटू वाडटा भुरगीं सांगतात मम्मी मुझे टिफिन में आसा मम्मी मुझे ट्रॅव्हल में आसा मम्मी मी वस्तू में आसा काजर जाते चलको निमी डार्लिंग मुझो तू काय आसा निमी तदाकडे मम्मी मुसळ कांड्यावर जाता ते सुद्धा माई सुनेचे जगडे मुजो सांगा हांगा वळडुवार सुद्धा का कुटुंबात पाप होतो तोले चटणी मध्ये पडलो मस्त कुटुंबाला समाधान ना कारण माई सुनेक धू जावन पडयना धू त्या दादल्याच्या आवय बापायच्या आवय जावन पडयना इगो क्लॅश जाता सवार कोटी आवयो रेतेक येतात फादर मुजो छक पयला मम्मी मम्मी म्हणटा फादर हे दैनी आयला प्रतिनिधी म्हणटा पाटला जाता फादर का जाता तो काय प्रेज द लॉर्ड ताच्या तकलेचेर आपलो मारणे करा फादर ताच्या तकलेचेर नाही पहिल्या तुझ्या तकलेचेर आपलो मारणे तुझो दिवसा स्वतः प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असो अर्थ कितें पासली सोडता मोग सोडता म्हणलो अर्थ नाही जावं तो आवय बापाय भुरगीं सांगत आसता ती पासली सोडता ती सोडूच बरी जावन आसपा दी ती हांगा मुखार बसोन दीत तांणी हातचें पळोवंक जायना तांणी सांगात आसचें पळोवंक जायना तांणी खेळचें पळोवंक जायना घरा सुद्दां वर्ल्ड वार थर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर चिंता आज तुम्ही तुझ्या दादल्याच्या आवय बापाय कडेन एडजस्ट करूंक आसा तूं तरणाटे घरा येताय
जावं पुरो ते तेच करना समजून जावं पुरो हे नाका कित्याक दादले आनी बाय तुमचे मध्ये अंडरस्टँडिंग ना जाल्यार तुमचे कुटुंब फुटले आनी नाश जावन गेले त्यामुळे समारंभी आम्ही आमच्या जीवितात ताका जाणवाय जायचं त्यामुळे त्या काजराच्या सक्रमेंत ती जाणवाय देव दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्यामुळे तुम्ही बाईल आणि गोवाने एकामेका समजून जियेचे बायबल ते सांगता नाही तुम्ही जगल्यार तुमचे कुटुंब पसारता तुमची भुरगी पसारता कुटुंबात तुटता समाधान त्या कुटुंबात ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संतोषाक आम्ही दोन ताळी दिया संतोष थँक्यू व्हेरी मच आज बऱ्या प्रॅक्टिस कर राती सिंग कर बाये फाल्यां सांगता प्रेज द लॉर्ड दुनिया आमच्या काळजाची दोरे एकटे दुनिया आमच्या काळजाची दोरे दोळे आमच्या दंप्या जावं कितें सांगता हे बाई तुझ्याचे सर्त जावन आसा आज सैतान अटॅक करता आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आमची कुटुंबां पासळटात आमची कुटुंबां तुटून पडटात आमची कुटुंबां अंकर भूलपासान बळी आसात कित्याक आमची कुटुंबां देवा सांगता ना देवान आशीर्वाद केले दादल्या गादावाक आनी येडे वाडा चढा संसार बरा तुम्ही एकामेकाचो मोग करा तुम्ही एकामेकाचे गुण कोण उलय नाका तू तुझ्या बायले भुरग्या मुखार हलक करून उलयची तुझी भुरगी तुझ्या पतीने गौरव दिना तुझ्या पतीने गौरव ना म्हळ्यार तुकाय गौरव ना तुझ्या पती भुरग्या मुखार हलक करून उलयताय तुझ्या पतीक भुरगी रेस्पेक्ट दिना जाल्यार तुकाय रेस्पेक्ट दिना आज आमचो रेस्पेक्ट भुरग्या मुखार कोणाक घेतला आनी ते खातीर सुकान तशें दुकान पिढे तशें बोलायचे आम्ही सांगत राहू तेले हांव बसवणी दिली आम्ही मानान लेख दिले हांव गौरव दिले हांव गौरव दिलाय की ते हिंसिलाय ते मागचे मिशनली याचं काम पळयतना लास्ट येतना सेक्स मिशन ती काय तुझ्या बरी कूड आसा ता काय तुझ्या बरी कूड आसा तुमची मना एक जायना शिवाय गजाली मोग आशीर्वाद जायचे मना एक जायना शिवाय कूड एक जाल्यार ते आशीर्वाद येना कूड एक जाल्यार दुसरा कूड मना एक जाल्यार कुटुंब आज आमची मना पवित्र जायचे देव आमची कुटुंबाची मना सम करता दादल्याचे मोन पत्नीचे मोन आज सम करता शिका तुमच्या कुटुंबात जिविता भितर कीड दिल्यानी वळे दिल्यानी तुझ्या कुटुंबात प्रॉब्लेम आसात की तुझ्या कुटुंबात समाधान नाही गाडी नाव खातीर तुम्ही सांगत आसात की घरात ते हॉस्टेल आले बरी घरी गेले नाही ते कुटुंब जायचे आज शिकूकडे मागा हे म्हणजे कुटुंब अभिषेक हे म्हणजे कुटुंबात जीविता सुटका म्हणजे भुरग्या बाळांचेर आशीर्वाद संसारातले हरेक पती पत्नीचेर आशीर्वाद जवळपास पती म्हणजे उठना पती म्हणजे उठना तू माग त्या पती खातीर त्या पत्नी खातीर जवळ देवा दिन झाला ती देवा दिन झाला माग तू एक सूर्याचं जीवन पाड कर नाका बिबाड कर नाका तशी दोन्ही हात वयर उबा दोन्ही हात वयर उबा वड्या ताळ्यान स्तुती कर मा तुझ्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद देऊन येवच्या खातीर हालेलुया 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 वड्या ताळ्यान वडो सिद्धांत वडो सुखी वडो भक्ती सुनियांचे तुमच्या कुटुंब अभिषेक कर आमच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद देऊन येते आमच्या कुटुंब भगवंत कुटुंबासारखे कर वड्या ताळ्यान हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Petrusche पहिल्या पत्र 1 Peter chapter 3 verses 1 to 10. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 10. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 10. पहिल्या पेट्रोचे पत्र 3रा वचवर और 1 तावन 10 पर्यंत वाचूया. वाच पाय. दादले आणि स्त्रियो दादलो आणि स्त्रियो तुम्ही बायलाने तुमच्या गोवाक विधेय जायचे तुम्ही बायलांनी तुमच्या गोवा किती जायचे
बाईला गट्ट सांगा किती जायचंय दादल्या सोमाई काय किती जायचंय प्रेज द लॉर्ड बाईला आणि दादल्या किती जायचंय विहिरी जायचंय मुगा अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानिनान जाल्यार पुत्रविणेस आपल्या बायलांची नितळ आणि भक्त विनंतीची साल पळोवन ते मन बदलतले किती बदलतले बळ्या सदाव घरात मागण्याच्या दादल्यांनी कोणे बायलांनी घरात बाबू मागणे सुरू करना अप्रूप काही सुरू केलं मम्मी मी सागी सडक काही होचे मागण्या नंबर बोलून त्याच्यामुळे मम्मी प्रेज द लॉर्ड थोडे दादले आज संडे येऊन बसून की कारण तुमची पोती प्रेज द लॉर्ड खाली पडते देवाला हालेलुया आम्ही पडले 18 वर्षा याचा की शिविता कितली शिवकुटमा किती देव सांगता सांपेद्रो सांगता ते करे तुम्ही बाईला आणि तुमची गोवा विदेश जायचे ताका बोध सांगो वसा नाका ताका बोध सांगले त्या तो सड करता तो सवाई बुद्ध जाता प्रेज द लॉर्ड तू पिये नाका म्हळ्यार तुझ्या बापायचे पिये काय गो प्रेज द लॉर्ड सुंदरले तुझ्या बापायचे उलयताय मागीर तुझ्या बापायचे उलयता तुझ्या बापायचे उलयता सुंदरले सगळ्यांनी प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर देव कितें म्हणटा तर तुजो गोव पियेता जाल्यार बायलांक एक टेक देखाव सामान दिता प्रेज द लॉर्ड तुम्ही सांगा सुनियान जेजू तुजो नवरो आज जावन पियेता ना तोंडान गोडू आनी ओंकार जावन परिणाम जावन दी 100% सक्सेस त्या मागण्याक गॅरंटी फादर फ्रँकलिन दिता प्रेज द लॉर्ड बिडी सिक्रेट तोंडान दवरतना गोडू ओंकार तुजे सिक्रेट मागण्या पळय ताची सिक्रेट उसळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बळे देव सांगता सन्मानिनान जाल्यार उतराविणेस आपल्या बायलांची नितळ आणि भक्त विरांची साल पळोवन तुमची साल जर नितळ ना जाल्यार त्याला डेंजर गेले म्हणून भक्त विरांची साल तुम्ही सगळे भक्त विरांत आसुनी ते मोल बदलतले प्रेज द लॉर्ड ते मोल बदलतले म्हणजे आमी सगळे काळीज आणि वडील कुटुंबाक विसाव दिला हांव एक विसाव दिला तुम्ही पळया आज आमच्या कुटुंबा उरय जाल्यार कारण बापाय न्ही आवय कितली जाणां पाती येतात हांव म्हज्या कुटुंबाक म्हजी मम्मी कारण प्रेज द लॉर्ड काळी फुटो देतालो हालेलुया तुजो बापाय येतालो ना म्हणना पूण आमकां बसतलो थोड्या फावटी शुक्रार आसा तेल्या सारकी येतलो प्रेज द लॉर्ड त्या दिसा आमी पुरो मंदिरा बदा केली लिपत बसताले कित्याक बाबा मुखार पळोवंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण निमाणे मोर्चे पयले 15 वर्सां ताणें सोरो सोडलो प्रेज द लॉर्ड ते कारण कोणाचे मम्मीचे मागणे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे बायबल म्हणटा भक्त विरांची साल पळोवन ते मोन बदलतले त्याला आज कितें जाय टेस्टिमनी देयर विल बी टेस्ट बट दॅट शुड टर्न इनटू टेस्टिमनी प्रेज द लॉर्ड त्याला बायल भुरगी आनी टेस्टिमनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी आवय टेस्टिमनी बापाय टेस्टिमनी जायचंय साक्ष जायचंय तुमची वाचपय मुखार तुमची सोबाई जाय नये बैली सोबाई जाय नये बैली विणलेल्या केसांची बंगरा शिंगरांची आणि नेसलेल्या अंग वस्त्रांची सोबाई जाय नये बैली तुमच्या विणलेल्या केसांची बंगरा शिंगरांची थोडी तांकांच ब्युटिफाय करून कसं टायम घेतात गोवाच्या इथे ना कुटुंबाच्या इथे ना प्रेज द लॉर्ड त्याकडे सांगता बघा बायबल सोबाई विचारली जायचे म्हणजे कशी तुझी सोबाई तुझी भुरगी तुझे कुटुंब तुझे पती तुझी भुरगी म्हणा त्याकडे तुम्ही शोधले एकामेका मोग असं बघायला जायचंय की भितरल्या व्यक्तित्वाची तो काय की दुधो आणि शांत काळाचा स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मुद्द्याची देवा मुखार अधिक मोलाधिक त्याच्या उपरांत बरे त्या परमेश्वरान कशो स्त्रियो मुखार वाचताय ओळदा 7:7 तेच परी तुम्ही गोवानो स्त्री दादल्या प्रास असकत म्हणल्या मनान दवर नो तुमच्या बायलांक सुदर्शन जिया कशे जिया सुदर्शन सुदर्शन शिका तुम्ही प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर स्त्री दादल्या प्रास असकत म्हणल्या मनान दवर नो तुमच्या बायलांक कितें रसकत काय आसा जावं पळया एक स्त्री हजर जाताना तिचे कुटुंब तिचे माई बाप तिचे सगळे वातावरण सोडून एका नव्या वातावरणात सेट जावंक थोड्या वेळ टाइम लागता थंय सगळे मिळून जाल्यार ती बाबडी येताली त्या खातीर मस्त जाणां सुइसायड करून सोल्यो मेल्ल्यो आसतात काजार जाल्या उपरांत डवरी डेथ आनी कितें ही सकट देवचाराचें काम
त्याकडे ती तुमच्या घरा येतात ना तेही असताना ते का जाऊन पुढे बर्थडे करताना ऍटलिस्ट त्यात घ्या तुमच्या बाईचं बर्थडे एवढं असतं पैसा तुमका बऱ्याच जेवण मेळटा तुमका जाय जाल्यार पुढे बर्थडे गिफ्ट त्या दिसा काल गिफ्ट हाडली पैसा ही राखण आसता कितल्या जाणां दादल्या आमच्या बाईचं बर्थडे करता आसता कोणी बोलताली इमिडिएट त्यातच गलती आली आणि खूप जाऊन झाली यांचं प्रॉब्लेम तुमच्या फॅमिलीत किती जण बाईला आमच्या दादल्यासोबत बर्थडे करत असा ओके व्हेरी गुड बर्थडे सेलिब्रेट करतात की करा एक लहान केक काढा केक वडल्या मोलना का तुला भुरगे मागण्या करा त्या दिवसाला शाळेच्या इगर्जी घ्या पैसो आणि 4 फोटो काढ फेसबुकार करा हॅपी फॅमिली पैसो फेसबुकार मात्र हॅपी फॅमिली जरा टॉपी फॅमिली त्याच वेळी गव्हर्नर स्त्री दादल्या प्रासंगिक म्हणल्या मनात दवरतो बरं लहान कार्य कुटुंबात उडल्या जायचं पुन्हा तुम्ही BMW कार काढणे दिशा पुन्हा हे कुठं त्या दिवस विश्वच आहे तो संतोष काढता नसता काचा वस्तू दिस तुमचो प्रेज द लॉर्ड लहान कार्य आशीर्वाद आणतात मोठी कार्य नाही मुलगी तुमच्या पप्पा मम्मी विश करा जेव्हा तुमच्या भुरग्यासोबत बर्थडे असेल चार्ट बोया पूरा चार्ट पे घालतात ते रेफ्रिजरेटर काढे की आणि गरम कर चार्ट घालतो आमचं बर्थडे करा बर्थडे बोय प्रेज द लॉर्ड तुमच्या सगळे एकच जीविताचं देण्याच्या साधयनी एकाच जीविताची देण्याची साधयनी झाल्यानं तांका आई बोला मान दिया प्रेज द लॉर्ड हाल हिंसी नका थोड्या काळ सांगल्या काल ने पातळ प्रवेश जाता या तोंडा भितर जीबी कांदळगी अटॉम बॉम्ब गुंतुना एणसोचिका पण तुमच्या मध्ये झगडे जाऊ शकता हिंसित राहते कामेका सकल करतात एकामेका दुखी करतात एकामेका किती ऍक्टिव्ह उत्तर उलवून असतो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया झाले अंकांना मान दिया हर्षवर मी तुमच्या मागण्या फळादी जाऊन कंचीस पडकर आशी ना तर तुम्ही एकमेका मान देताना म्हणजे कोलोसीला बरेल्या पत्रांत 3ऱ्या स्वरांत साम पाऊल सांगता 17-18 वळीत दादल्यानो तुमच्या पत्नीसो मोग करा पत्नीनो तुमच्या दादल्याक विधेय जाया म्हणजे विधेय आणि मोग एकाच नाण्याची 2 मुखा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोन्ही हात एकडी बोल कालचं शिकवण ते बोलूया मुलगी तुमचे पप्पा मम्मा का ते मागा पती तुमचं जीवित आज या रेखेने त्या गरज ना देवा दिया एक न्यू लाईफ दॅट इज न्यू लाईफ तुमच्याकडे मोग असतं समाधान असतं शांत समाधान देऊन यायचं ते हिंसिली उतरा ती नका जरी दुखई उतरा वैस करा एकाच जीविताच्या सहादाई घेऊन जेलून समारी असते एक म्हणे ओस तुझ्या दोवा कापडणे जेजू मला तुमच्या जजमेंट तुमच्या साक्रामेंटाच्या रोमवर असता काही असं तुझं हो काही असं तुझी बाई देवी सांगता आम्ही तुला लग्न साक्रामेंट किती ठेवायला सुरू होतो देवाला आशीर्वाद देत होतो तुमची त्याकडे सगळे सामान्य असते ती म्हणजे मला जातो ना ऑलरेडी 5 सण झाले ते लग्न नाही तुमच्या जीवितात तुम्ही मोस करू नका व्यभिचार और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिलेशनशिप डोर को सलाह that is the disaster that is the tsunami in the family तुमचे जीवित तुझी कोडू तुझ्या पत्नी तुझी पत्नी तुका तिसऱ्या ते अवकाश ना तिसऱ्या अवकाश मिळाला कुटुंब नाश करता कुटुंब नाश जाता इटर्नल लाईफ शाश्वत जीवित तुम्ही ओढायतात तर मागे तुम्ही आमची सुखाडा आमचे कुटुंब अभिषेक करचे सुख आमच्या जीवित कृपेत बोल जेसू दोन्ही हात वर उभा तुम्ही तुमच्या एकमेकाच्या जीविताला तुमच्या लग्न सकारात्मक जेसूला स्तुती कर मागा हालेलुया 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 वडताना वडसुद्धान वडसुद्धी शिवच्या नावाने श्रेला तुझी सतारांकडे केल्या या भुजशी दया देते या भुजशी आशीर्वाद देव देवली या भुजशी कुटुंबाच्या दिशे देव देवली या प्रकाराच्या या पोटुया शांततेच्या इकडे समक्षा सर्व कुटुंबाच्या आशीर्वाद झालं आणि वापरच्या पती पत्नीच्या आशीर्वाद झालं भुजमानाच्या आशीर्वाद झालं
हालेलुया पडकड्यांनी हालेलुया हालेलुया शुभ बहिणीनो तर आमच्या कुटुंबात जिवितांत आम्ही हे कुटुंब स्ट्रॉंग जावन उरत जाय जाल्यार कितें करायचं एफएसला बरयल्या पत्रांत एफएसला बरयल्या पत्रांत 6 अवस्वर ओळदा एफएसला बरयल्या पत्र 6 अवस्वर ओळदा वाचय देव दिता ते रक्षा कवच यस निमाणे एक उत्तर सोन्या सवे रावून तुम्ही बोलवून जायचे कोणा सवे रावून तुम्ही बोलवून जायचे फायनली वन वर्ड that you should be strong in the Lord तुम्ही सोन्या सवे रावून पती भुरगी सोन्या सवे रावून तुम्ही बोलवून जायचे त्यासाठी आज हे रिफ्लेक्स दवरल्या जीवतही आम्ही बोलवून जायचे तर आम्ही कोणा सांगता बोलवून जाल्या कुटुंबात जिवितांत मोठ्या सांगत आली आमच्या वडण्या सांगत आली टीव्ही सांगत आली या मोबाईलला सांगत आली कोण सांगतले म्हाका बायले फादर म्हाका बोलतो ना म्हजो नवरो म्हजे कडेन काजर जाला की मोबायला कडेन काजर जाला दादा म्हणतो म्हणजे बाई म्हजे कडेन काजर जाला की मोबायला कित्याक 2 वरां रातीर बेड्डार वो आजे मोबायल ते ताजे मोबायल तुमकां एक सिक्रेट हांव सांगता 10 वरां उपरांत मोबायल स्विच ऑफ करा तुमच्या कुटुंबा उरत जाई समाधान उरत जाई सैतान काम करून करता राती 10 वरां उपरांत डेंजर चॅटिंग बॅटिंग हर्टिंग फ्लर्टिंग पुरो सुरू जाता त्या खातीर एक निर्धार तुमी घेयचो आज कितें जालां घरा भितर आमी आसा एकामेकाची तोंडां पळयना जेवता टीव्ही पळयता आनी टीव्ही पळयतना तोंडाक न्ही आनी कानाक घे आनी पुरो तोपल्यार ती जपता प्रेज द लॉर्ड सांगाता बसून जेवा आवय भुरगीं कोण आसात सांगाता बसून आनी थोडी मोबायल काडून खाण घालतात आनी तेका मोबायल चालवा पळय आज आमकां हायजॅक केला ह्या मोबायलान पयलीं ह्या मोबायलान हायजॅक केला सभार फावटी आमी कितें मोबायलाक हें जाता आमी चिंतता देव सांगता फ्रँकलीन एडिक्ट जायनाका कित्याक म्हळ्यार इंटरनेट या व्हॉट्सॲप आमकां एडिक्ट करता आनी आमची भुरगीं आसात पळया राती तुम्ही चिंतात राती न्हिदतात म्हणून तांची बेडशीट एसींत तांची ब्लँकेट अशी भितर मात्र मोबायल राती 1 वरां उठून पळया 2 वरां उठून पळया भितर लायट आमी पुरो एक मिंचू उडा पेटोवन आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमची न्हीद पाड करता आमची न्हीद पाड काय म्हळ्यार हे बरें पाड न्ही टीव्ही बरी मोबायल बरी घरात सुरी आसची बरी सुरी आसा म्हण आई द्यायच्या पोटाक सुरी गेल्या सुरी बरी न्ही सुरयाची बीटरूट कॅरेट आनी तेंडली खातो तेचो मनशाक खातो वचनाका मोबायल आसचे बरें हाजो दुरुपयोग करनाकात डिसएडवांटेज नाका आमी एडवांटेज काडले जाय प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर मोबायलान तुमकां कंट्रोल करूं तुमी मोबायलाक कंट्रोल करी जाय रिमोट कंट्रोल तुमच्या हातांत आसा जाय पूण कितें जाता आमी तर रिमोट कंट्रोल जावन सोडल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या घरा मागण्या चलता न्ही घरा मागण्या चलतना आमकां कितें जाता न्हीद येता फादर न्हीद येता आमी आमचो बाबा म्हणटा ना पळया गे तुमी लेकरा गे आमचो बाबा दाजोळ्यार गेल्यार उठले प्रेज द लॉर्ड मागीर आमेन नमाम रे नमाम लायक आमेन हे आमेन ताले शब्द येता एका सायडीचो प्रेज द लॉर्ड या पळया ती मागण्या करता भुरगीं दिशीन गेली इशीन गेली तकली वयर गेली पोंदा गेली प्रेज द लॉर्ड निमाण एक मागणे आमची बॉडी ऍक्टिव्हेट करता खंयच्या मागण्या करता मोगाळ पुत्रा सोरे अवघाळ प्रेश बाबा शब्दाचे पवित्र प्रश्न बेसावनी रिमोट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे कुटुंबान हजबंड आमचे मागणे काटाच्या मागणे कोणी म्हणाली फादर आमगेर सुमार 7:30 वरां मागणे फादर मग बाई खुशी जाली 7:30 वरां मागणे हांवें कित्याक 7:30 वरां मागणे तर करंट येता फादर 7:30 जावन 8 करंट येता 8 केली पडतो फादर करंट 8 वरां गेल्यार मागणे जाता 7:30 शिफ्ट 7:30 मनशां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असतात पळया आज आमच्या कुटुंबात हांव सैतानान मागणे चोरला
तुम्ही पळया जोबाचो बूक काढताय ಏನ್ ದೋಸ್ತ ಈ ಜೋಬಾಚो बूक देव सांगता जोबाचो बूक जोबाच्या बुकांत पयलो वाचकर जोब पयलो वाचकर ओड सुतो वाचपर आयका स्मायका हांगा आमकां सिक्रेट आसा कुटुंबाचे बस जोब पेज नंबर 901 च्या पयले येता 901 वाच 899 जोब 1:6 एका दिवसाच्या माईक ऐकूच Job 1 for the Job 1 6 एका दिसा देवाचे पूत सर्वेश्वरा मुखार हाजीर जावन आयले म्हणजे देवाचे पूत सर्वेश्वरा मुखार हाजीर जावन आयले तेन्ना सैतानाने तांचे मध्ये असतो पळया जो कितले सुमित्रीन मुखार बरयता सैतानी तो मीटिंग गेलो ती आमी कॅरिझमॅटिक रेट टाकता सैतान येता तो गेटी भायर रावला ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आठी जण पळयता जोट येता की ना म्हणून वास मुखार सर्वेश्वरान सैतानाक म्हळे तू खंय जावन आयलोय सैतानान सर्वेश्वरा जातीन म्हळे हांव संवसारान भोवडो मारून आयलो तो कितें करता संवसारान भोवडो मारतो आसा प्रेज द लॉर्ड संसार देव सराक दिवंक ना संसाराची राजकोटची पदवी महिमा कोणाची संसार देवान कोणाक दिला जेजू आमचो राय आता गावना आमी जेजू तुमचो राय प्रेज द लॉर्ड जेजू आमचो राय जीसस इज द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड त्या राजकोटची पदवी महिमा कोणाची जेजूची ताका आमी कोणाक आराधन करता जेजूक आराधन करता सैतान तो बोवाडो मारता ताका म्हळ्यार काही रीत मेळना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो एका लेखार कितें म्हणटात इंग्लिशांत रेफ्युजिबल तो काही उंटे आसता ताका जागो मेळना कोणाच्या घरा कोणाच्या मना भितर मेळटा की पळयता कोणाच्या घरा प्रॉब्लेम जायचे की पळयता आसा त्या खातीर सांग पेद्रू म्हणटा बरोज खंयच्या सिंहा परी तो राखोन आसा प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर आमी ताका सोदवचे जाल्यार मागणे आमी ताका सोदवचे जाल्यार देवाचे उतर आमी ताका सोदवचे जाल्यार साक्रामेंत आमी ताका सोदवचे जाल्यार कोण तेच प्रेज द लॉर्ड वेपन्स तुमचे कडेन आसा पूण वेपन्स आमी घाणी गेला जाल्यार तो दावना त्या खातीर देव सांगता निमाणे सुमेसर रावन पडवं जाय वाचपय सर्वेश्वरान ताका विचारले तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिले निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो देव सांगता निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो तर तुम्ही हांगा मागण्या करतना तुम्ही देवाच्या उतरा प्रकार चलतना देवा करता तूं निर्दोशी आनी प्रामाणीक मुखार देवाक भिवून तो चलता आनी वायटाक पाठ करता संवसारांत ताचे सारको दुसरो कोणूच ना सैतानान सर्वेश्वराक म्हळे पण आता सैतान कितें म्हणटा सर्वेश्वराक म्हळे जो बेश्टोस देवाक भिवून चलता ताचे भोवती ताच्या घरादारा भोवती आनी ताच्या सर्वस्व भोवती तूं एक वोय घालून ताका रक्षण दिवं प्रेज द लॉर्ड म्हणजे तू मागणे करताना तू बायबल वाचताना तू सक्रमेंतांची येताना कोण वोयीन घालून तुका राखता तू दायटो पडचो नाय प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर जोब दीस आनी रात मागणे करतलो त्या खातीर जोबाच्या घरा वयर वोय सैतानाक भितर रिगोवंक जाय नासले तो सांगता तुवें ताका राखण दिल्याय prayer gives us protection praise the Lord hallelujah त्याखातीर मागण्याचो मेत्यो युरेतेर बेस्ते व्यक्त न्ही एन्करेजमेंट मूवमेंट आयलो उपरांत 40-50 वर्सां जावन कितलेशे बंदावणां कितलेशे जण पिओचे 40 सोडले आसा साक्षी तुमचे मदें सुमारपणान सक्सेस जावं प्रो कित्याक देवाक आसा कितेंच ना देवान ताका प्रोटेक्शन दिला देव ताका राखता आनी देव तुका जॉबाच्या घरांत वयर घातले सैतानाक ते रिगोवंक जायना त्या खातीर पत्नीनो भुरग्यानो पप्पा मम्मी सगळ्या कडेन तुम्ही मागताना ते भितर रिगता प्रेज द लॉर्ड
देव रक्ता होता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर जोबाची काणी तुमकां कोत्ता आसा. जोबाक सगळें नश्ट जालें. पयलीं जोबान देवाक सोडलो की तुमच्या बिझनेसान नश्ट जावं देवाक सोडनाकात. प्रेज द लॉर्ड. बाई देव सोडले ताका सोडले हांगा रुवा पटे गाण पडलो जोब आतां बाई लेगीत नालो बाई काडलो तो बाई बसलो. जोब सदांय मागण्या करतालो. हिंदोनी मागण्या करतालो. ताचे मित्र आयले ताका समाधान करूंक. मित्रांनी समाधान केली. पुरो जालें निमाणें. सैतान कोणा भितर येयलो बायले भितर येयलो. ती म्हणा लागली जोबा तू देव म्हणून दीस आनी रात म्हणटाय न्ही त्या देवाक दोळे नांदी. तुया देवा शिराक घाल आनी मोर. कोण म्हणटा आपणाची बायलीच कितें सापडटा जे आसो जोबा सांगाव जे आसलें पूण ती रावोंक ना. पूण जोब डिस्टर्ब जावना. जोबाक बायले गाडी दिवंक ना. जोबाक देव कोण म्हणून बघता आसलें. ताका बिझनेस पयलें जावंक ना. ताका देव पयलें जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका तो सांगता दिताना मात्र तो देव की फाटी काणी घेताना तो देव न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो सांगता पळया जल्मून येताना हांवें कांयच आडूंक ना. मरून येताना हांव कांयच वरसूना. देवा तुवें सर्वच दिलें. फाटी घेतल्यारी हांव तुका वागडटा. फाटी घेतल्यार हांव तुका वागडटा. Naked I came from my mother's womb. Naked I will go back to God. With God I will not go. आणि आनी कशें येता कोणें गाणेचे तुका कोणें वस्तू घालीचे कोणें कोण पुरीचे. तुझे भांगारी ओटूक येना. मोबायली ओटूक येना. तुझे बिल्डिंगी ओटूक येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो परमनंट जागो सो फुटीचो पोंदू कदाळे तुका टायम मेळटा ना एक म्हयन्याक एक कोणी सिमिस्त्रे भेटती. प्रेज द लॉर्ड. पावसाय म्हणून लागलो तुम्ही खरेंच मानता या उरल्या टायमार आकार पोवता एक सिमिस्त्री वचून या. कित्याक ते पयले आसले आतां ना. एक दीस तुमी थंय आसताले बोर्डार लावनात आसताले थंय. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हाका शोभाव पयलीं आमच्या जिवितांत देवाक सोडचें नाका. त्या खातीर सगळे खाजो सक्रमेंट आशिर्वाद देवाचे कुटुंबान आशिर्वाद देवाचे जर तर एक ह्या जागो देवाक पडटा तुजे ह्या जागी पूण व्यक्त आमच्या कुटुंबाचें जिवीत व्यक्त क्रिस्ती जिवीत व्यक्त देवाक विसरूंक नजो ह्या संवसारांत. पयलीं फुडें युरोप राष्ट्रां देवाक माती येतली. मिशनरी थंय जावन येयले. देवाक सोडले आनी युरोप राष्ट्रांची गत कितें जाल्या पळय बरें पडटा. इंडिव्हिज्युअलिझम देवाक आमच्या भारत गांवांत एकटीच आनी स्पिरिच्युअलिटी उरल्या. प्रेज द लॉर्ड. आतां सगळें आमकां पळयता आसा. इंडिया जावन पावता. इंडिया सोडून खंय गेल्यार आशिर्वाद जाता. कारण एकलेंच आमच्या कुटुंबांतले मागणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोब सांगता जोबाक कळ्ळें पण जोबाचे मनोभाव त्या खातीर हांवें सांगलें काल एक सिराक असो मोग आसा. तुमकां आनीक समजून जाय जोब असो मोग आसा. तुमच्या लायफांत तुमी आनीक स्ट्रॉंग जातले. त्या खातीर निमाणें एक उतर सोम्या सवे रावून तुमी बळगून जायचे. फायनली वन वर्ड बी स्ट्रॉंग इन द लॉर्ड. स्ट्रॉंग. डोंट वेवर. अलनाकात दलनाकात. बी स्ट्रॉंग. should be convinced. खंयच्याय देव तुमच्या भितर बेग ना. देव तुमच्या सांगत आसा. देव तुमच्या पक्षाक आसा. when God is with you who is against you. तुजो जीव दिलो देव तुका राखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पयले सगळ्या सगळे रावून तुमी बळगून जाया. दुसरें एफएसला बरयलें पत्र 16 वचन. दुसरें ओळखा 6:10 मेळून लागीं कोणा मेळ्ळें बाबा तुका मेळ्ळें वाच 6:10 निमाणे एक उतर सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जाया. ताची पदवेदार सगळच तुमची सगळच जायते. सांगा कितें सकट सांगा. ताची पदवेदार सगळच ऐको ना. ताची पदवेदार सगळच ताची पदवेदार सगळच ताची पदवेदार सगळच तुमची खंयची जाय पदवेदार सगळच होली स्पिरिट. आमकां होली स्पिरिट मेळ्ळा की ना. खंय मेळ्ळा बावतिस्मा. मागीर आमकां तिरायला पयलीं खंयच्याक आमची तिरा साडून गेला ताच्या. प्रेज द लॉर्ड. दे आर कन्फर्म्ड
in confirmation. For your information, confirmation. Praise the Lord. You are confirmed. कित्याक राणी मुखार वो आजो बाबा तसो लोक सकता. आम्ही ताजे उपरांत आमकां डाऊट. म्हणून भाव भयणीनो, finally be strong in the Lord and in the strength of His power. What is His power? His power is Holy Spirit. त्यामुळे तुमचे पवित्र आत्म्या सांगता जिया. जीवनाच्या मागण्या जीवच्या आत्म्या सांगता जीवच्या. त्या खातीर आमी मागण्या करतना आमकां कोण प्रेरणा करता? पवित्र आत्मो. मागण्या करता का म्हणून कोण आमकां प्रचोदन करता? Inspire before you expire. Your expiry date. Satan instigates. God inspires. Praise the Lord. Hallelujah. The retreat is an inspiration. पवित्र आत्मा इन्स्पायर करता. त्याकडे देव आतावून प्रेरणा जाऊन कसं करायला मुकू. तुम्ही बायबल वाचताना तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या उतर वाचता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पहिले स्वतःच्या कुटुंबात, पती-पत्नीमध्ये, कुटुंबात, भुकेपणामध्ये, युवजनामध्ये सोमिया सुबेरावांना मी बोलवत जायचे. दुसरे तशी पदवीदार सगळंच आमची जायचे. वर्स 11 दिल्या म्हणता. वर्स 11. देवचा तुमका हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जरी पुरवको पण देवसा तुमका हाडटा त्या कुतंत्र विरोध. तो कुतंत्री, तो स्वतंत्र जाऊन जीवन सोडना. He will never allow you to be in freedom. He will always be hypocrite. Satan is a hypocrite. तो काय करता? त्याच्या विरोध तुम्ही झुजवू. तुमका ताका सारखे देव दिता देखावाचे तुम्ही नेसजय. देव दिता देखावाचे तुम्ही नेसजय. But you should be prepared with the weapon that God gives you. देव दिता देखावाचे नेसा. आम्ही किती करता? संसार दिता देखावाचे नेसो नसो. देव दिता देखावाचे ते पवित्र आत्मा. देवाचे उदर. त्याकडे बायबल आमकां सांगता हे खावाश ताचे सांगता बोलवून जावचे. मगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत 4 विषय एवढा असोया. पहिल्याला सांगले तुम्ही सोम्या सुबेरावान बोलवून जाया. दुसरे ताचे पदवीदार तुमची सतत रावून दे. तिसरे देव दिता ते खावाश तुम्ही नेसा. चौथे पवित्र आत्मा दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उदर जावन तुमची तलवार. एफेसरांना बरयलें पत्र 3:16-17. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. The word of God is the sword of the Spirit. आता आमचो सगळो भावार्थ, आमचे सगळे कुटुंब या 4 पिल्लर रावन आसा. 4 खांब्यार रावन आसा. What are those 4 pillars? पहिले जावन आसा मागणी. सांगा. पहिले म्हणजे मागणी. दुसरे जावन आसा देवाचे उतर. दुसरे म्हणजे देवाचे उतर. तिसरे जावन आसा सॅक्रामेंट. तिसरे म्हणजे सॅक्रामेंट आणि देवाचे उपदेश. तिसरे म्हणजे सॅक्रामेंट आणि देवाचे उपदेश. चौथे जावन आसा मोरीमाय. चौथी कोण जावन आसा मोरीमाय. म्हळ्यार कित्याक सांगता मी म्हळ्यार हे 4 विषय आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. त्याखातीर आमी म्हळ्यार त्या दिसा द डे यू स्टॉप युअर प्रेयर दॅट इज युअर फ्युनरल. आमी मागीर सत्ता सोशियलिता आमी रंगीत प्रकारचे बांबोली थंयशो घेवन या आमी. प्रेयर इज नॉट ऑप्शनल सब्जेक्ट. आमकां डिग्री करतना ऑप्शनल सब्जेक्ट आसतात. But prayer is essential. Prayer of holiday ना. Prayer म्हळ्यार कितें? Prayer आम 5 नमुन्याची prayer आसा. 5. First, personal prayer. Person to person. वैयक्तिक मागणे. Person to person. Talking to God. How to talk to God? कशें उलोवचें देवाकडे? केन्ना उलोवचें देवाकडे? बेस्ट टाइम देवाकडे उलोवंक सकाळी उठताना बेड्यार बसून. Praise the Lord. आज हांव उठला न्ही तुका थँक्स. कित्याक कितली जाणांनी तेजो हार्ट पळय जावन मरून गेल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आय हॅव वोकन अप जावं आज शिव तुका अर्धा. दुसरे दोळे उगडे करताना तुका दिसता न्ही देवाक अर्धा. त्या खातीर फर्स्ट पर्सनल प्रेयर व्हेन यू गेट अप देवा आज हो दीस दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्धा दिता. दुसरे देवा म्हाका दीस दिल्ल्या खातीर अर्धा दिता. तिसरे म्हाका जाणवायची सतत मेंदू दिल्या खातीर अर्धा दिता. सो ते हात करतना हात काम करतात नाही हाता खातीर अर्धा दिता. 5 म्हणजे पाया खातीर अर्धा दिता. म्हणजे भितरले विश्व त्यांच्या स्थितीर आसात म्हाका वतुना. कोलेस्ट्रॉल फॅट शुगर बीपी डेंग्यू कितें आयला कॅन्सर व्हायरस आसात म्हाका वतुना. म्हणजे किडनी खातीर लिव्हर खातीर गडकरोड चिकनरोड जठरा लंग्स कितें सगळ्यो वस्तू आसात अर्धा दिया. थँक्स अर्धा स्तुती व्हडले मागणे देवाक अर्धा दिया. पर्सनल प्रेयर मूक जाले. प्रेज द लॉर्ड. आनी सांगे इट इज फॉर
कॉल तुझो मोग करता जीसस आय लव्ह यू आणि मीच कोण सांगा होली स्पिरिट कम अँड फिल मी पवित्रत्म्या बोल जाऊ 10-20 मिनिट्स मागे वसा पाहिला टाकी दाखला सोंगी मग हित मध्ये एक गेला आपण पाठी येणार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रॅक्टिस करा आणि एक बरे प्रॅक्टिस तुम्ही ऍटलीस्ट उठताना पहिले मोबाईल आपण नका पहिले तुमचं बायबल आपण 1 चॅप्टर ऍटलीस्ट वाचून द्या तुम्ही थोडे दीस कष्ट जाता म्हाका एक कष्ट केले थोडे दीस पण मागीर तुमका आशीर्वाद जाता तुमका ते वाचताना देवाची कृपा पवित्र तुमचे ते काम करता थँक गॉड स्टार्ट युअर डे विथ द प्रेयर पर्सनल प्रेयर पर्सन टू पर्सन then you start talking to God just कडे तुम्ही उलयतात एका फ्रेंडकडे उलयतात and you will experience this divine touch divine healing divine blessing praise the Lord personal prayer person to person prayer second prayer family prayer second prayer म्हणजे family जी कुटुंब मागतात ती कुटुंब सांगतात बाळतात उरतात तोटाना त्याला फॅमिली प्रेयर एक टाइम काढल्या जाऊ थोड्या नाईट ड्युटी डे ड्युटी मस्त एक्सक्यूज असतात घरा कोण जी असतात मागा सांगा त्या पती पत्नी तुम्ही काय बायबलान बरोबर असा 8 वर्षावर तुम्ही तसो ग्रंथ पहिल्या रात्री तानी बैलेसो हात धरून तुम्ही त्या बुका सांगता तुम्ही असतात मागले या पत्नी गाव भांडकेचा पुढीच्या वटण्या खातीर नाही ते म्हणजे जगे सांगतेनं म्हणजे सत्य जीवितात मी तुझ्या मागा दिले आहे त्या खातीर पती पत्नीने तुम्ही हात धरून एककडे करून मागा तुम्ही त्याला मागला तर त्याला सड प्रॉब्लेम असतो जाता त्याकडे असं मागणे एक ऑप्शनल तुम्ही खासा कधीच मात्र येईल नाही तुम्ही लाईफ बोल येईल कधी येऊ कसा आणि देवाच्या उपदेश फळ कसा देवाचा किती म्हणतात आई त्यासून बघून पडे सांभाळ प्रेज द लॉर्ड सो कुटुंबाकडे आवई बापई भुरगी सांगा तर पडा मागच्या मागणे खंयचो टाइम तुमकां टाइम दुसरो आसा तो वापरो सकाळी वापरो दोनपरां वापरो सांजे वापरो जो जी कोण आसा सांगा तर बसून मागा त्या खातीर तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद या कुटुंबाकडे इज द ग्रेटेस्ट अनॉइंटिंग ग्रेटेस्ट हीलिंग त्याकडे मस्तो प्रॉब्लेम आहे यावर आमच्या डीएससी जोमोगा बिसायबा गावला सीसीबी आमच्या गावात बाळात गावात कुटुंबाच्या वरस म्हणताना खाणी गाव आणि मगच भाऊ आमच्या कुटुंबाच्या राजा अटॅक जाते असतात मग बेजारता कुटुंबाकडे असतात त्याकडे भुरगी म्हणा युवक युवती कुटुंबा बिशेक जायचे कुटुंबाच्या आशीर्वाद देवाचे दुसरे तिसरे नाव असा हांगा तुमका मागणे असा जाऊन डिवाइन मर्सी हांगा फ्रायडे चलता ना तुमच्या शारजा फेरवेची कोंकणी मागण्याचो ग्रुप आसा त्या मागण्याच्या ग्रुपाक येवचे खुदपा काडून कोडी उलोवंक न्ही मागणे कोण एका कोण सुद्धा पडवू नाही कोण एकाने चुडीदाराला कोणा ड्रेसला पडवू नाही आम्ही सांगा तर म्हणून मागणं त्या खातीर सबार कोणी मागण्याचे ग्रुप पडतात की त्या इगो सुद्धा ते प्राईड सुद्धा ते येऊन नसो आम्ही ते सांगत आहे तो क्रिस्ता खातीर त्या खातीर तुम्ही दुसरे येसले मागणं ग्रुप येसले जाव करून तुम्ही महिन्यात एका सांगता मेळा मागा सस्टेन दिस आणि तुम्ही सांगता मेळून आम्ही पडेला एका घरा सबार वर्षा पहिले येता हांगा सगळं सांगता घरासनी बाहेर पण सगळं एका घरा मेळून तेच करताले दोन पारांचे आणि मस्त प्रॉब्लेम सॉल्व झाली आमचं तेच करून देता जाऊ आम्ही घरात बसा एक 4-5 जण सांगता म्हणून मागे येते एक तेच करियत काय सोपला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते सोडून घरा आणि दुसऱ्या मागणे हिलिंग डेलिव्हरन्स करून बसा ना म्हणजे देव जरा देखील बसला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्याकडे पडे आमचे मागणे आमका कुटुंबा कनेक्ट जायचे आमची कुटुंबा फिरकाली कनेक्ट जायचे तर कनेक्शन सुद्धा देखील किती रॉंग असा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तिसरे चौथे जाऊन असा आराधना म्हाका गोतून तुमच्या शाळेत किती आराधना असता शुक्राराची इगर्जी सोमवाराची आराधना असता या आराधना काय कन्नड इंग्लिश तमिळ भाषेची जाऊदी तुम्ही आराधना जिजू पडवता प्रेज द लॉर्ड आराधना काय चौथे पाचवे मिसाच्या बलिदान सुद्धा नका मिसाच्या बलिदान वरते श्रेष्ठ आशीर्वाद श्रेष्ठ हीलिंग आणि सोने जाऊन असा वर्षाकी एक रेते वर्षाकी गावात येताना प्लॅन करणे बॉम्बे गेल्यावर कल्याण म्हणून एक हप्तो रेते करा तुमच्या 2 महिने 3 महिने सुटी येते एक 5 दिवस कुटुंबासोबत रेते शिका पडता येतात नुसतं जण डिवाइन रिट्रीट सेंटरात बसा यूथ रिट्रीट आल्या तुमच्या यूथ भुरग्यांक यूथ रिट्रीट हाडटा प्लॅन करा कित्याक आमी पळयला सुमार कुटुंबां भुरगीं युथांत आसात रिट्रीटांत आसात मागण्यांत आसात ते तुम्ही प्लॅन करायचे कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार आमची कुटुंबां रिवाइव जायचे
रिन्यूज दॅट्स व्हाय रिन्यूअल रिट्रीट नंतर आम्ही हांगा 24 hours काम घरा गेल्या 3 महिने काम पोर्तून येयले हांगाय काम मागीर जालें प्रेज गॉड हालेलुया त्या खातीर ह्या मागण्यांत 6 अंश हांवें सांगले पयले म्हणजे पर्सनल प्रेयर पयली म्हण दुसरे म्हणजे कुटुंब मागणी तिसरे म्हणजे जमत मागणी चौथे म्हणजे आराधना पांचवे म्हणजे निसर्ग बलिदान सवे म्हणजे वर्साक एक रेते हांगा अशी रिती ऑर्गनायज करता तुमकां करेजमान केली तेंच्या काळार एक प्रवचक येतात प्रिचर्स येतात तुम्ही असो रेती आता युट्यूबार ताजेर मेळटात आयका पॉइंट करतना देवाचें उतर आयका प्रेज द लॉर्ड दुसरे पहिले मागणी दुसरे खंयचे म्हळ्यार सेकंड पिल्लर देवाचे उतरां सकत आसा तुम्ही हेब्रूकारा बरयलें पत्र 4:12 हिब्रूज chapter 4:12 हिब्रूज 4:12 हेब्रूकारा बरयलें पत्र बाबा तुका मेळ्ळ्यार वाचता माहिती आता मोबायलार पैकी मेळटा आता ऍपांनी पण आसा व्हेरी गुड माहिती आयका ना उबे राव तू मुखार चेअर दोन बसपाक येता यस देवाचे उतर क्रियात्मक पण ऐका देवाचे उतर दिव्य आणि क्रियात्मक आहे देवाचे उतर फक्त देवाचे उतर जीव वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव त्या खातीर रिट्रीट दिताना कोणाचे उतर काम करता रिट्रीट दिताना कशें कोण जाता खंयच्या उतरावरी कोण जाता देवाचे उतरावरी त्या खातीर आज जावं पडो दुसऱ्या पंगडाच्या प्रोटेस्टंट्स करता एटलीस्ट देवाचे उतर काण घेता जाताना देवाचे उतर पॉलिटिक्स करूं वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी पॉलिटिक्स करून बसता आनी देवाचे उतर मेळटा दुसऱ्याक सकत घालूंक न्हय दुसऱ्याक जज करूंक न्हय ते खातीर देवाचे उतर इट इज अलाइव जिवे तर आमचो बायबल कितें जिवो इट इज अ डेड वर्ड एका वर्साक 2800 वयर ट्रान्सलेट जालो एका वर्साक 50 मिलियन कॉपी सेल जावचो संवसारान बेस्ट सेलर अजूनही बेस्ट सेलर हायेस्ट प्रिंट जावचो आसा बायबल संतोष जायना हालेलुया 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 आणि तुम्ही शिता पहिले पंगड पडून आतले पंगड सुद्धा 1500 उपरांत प्रोटेस्टंट जे जाले पहिले असले कॅथोलिक सभा तर हो बायबल सगळ्या संवसारात 73 बुकाचो बायबल संवसारात दिलो कोणे कॅथोलिक आणि काय होते बघा करूया मी प्राउड टू बी कॅथोलिक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज बेनिना चाहतात डीजीएस दिना करायला चाहतात आणि पाऊल दिना करायला चाहतात की कोणाचे सबकट प्रीचर चाहतात की प्रोटेस्टंट चाहतात की न्यू लाईफ चाहतात की पास्टर चाहतात की बायबल दिलो कोणे आम्ही कॅथोलिक आणि काय आज बायबल नसताना रेतरी बायबल नसताना बायबल वाचली नसताना जीवाचे कोणे आम्ही कॅथोलिक आणि काय त्यांच्या बेटी सही त्यांच्या बेटी वणान काढणार करू ना बायबल नाव बदल प्रेज द लॉर्ड आज आम्ही दिलो बायबल देव असो आमच्या भितर घुसलो आमच्या कॅथोलिक सभेत उरत्या दुबई ती सांगतात एम्परर इमॅन्युएल न्यू लाईफ ओल्ड लाईफ बिलीवर एंड लाईफ आणि गल लाईफ आधी मला होतो मागीर वाईफ ना लाईफ ना दोघांना म्हणले नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचे उतर त्या खातीर वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव अँड ऍक्टिव्ह त्या खातीर तुम्ही देवाचे उतर वाचताना यू बिकम अलाइव अँड ऍक्टिव्ह प्रेज द लॉर्ड मिस्टर फादर फ्रँकलिन ब्रदर जॉन तुम्ही ऍक्टिव्ह असो कारण काले वर्ड ऑफ गॉड इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर या देवाचे उतर सकत असा there is power in the word of God आज कुटुंबान पोते मध्ये सकत तुम्ही सांगता कसो वाचा तुम्ही पण यू ऍक्टिव्हेट होली स्पिरिट बस देवाचे उतर जीव आणि करे फाजले क्रियात्मक करे फाजले दोन मिनिट चालू आहे क्लास सड कापरून सकतात असले प्राण आणि आत्मा
ताका सतत विदूम ताका सतत वडप वाट जालाय म्हणजे ऍक्टिव्ह इट्स इंटेन्स त्याकडे रेट बद्दल कशी आमची ट्यूमर येतात कशी आमची एलर्जी येतात कशी आमची पोटाची पिडा फूट जाता इट इज द वर्ड ऑफ गॉड त्याकडे पाऊल पेट्रोल स्वार्थ प्रकट करताना विजलिताने कोणाने देवाने ती स्वार्थ रुता केली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्याकडे देवाच्या उत्तराने सगळं असा आज तुम्ही कुटुंबात ऍक्टिव्हेट करणार घ्या आम्ही ऍक्टिव्हेट करू ना देवाचे उत्तर त्याकडे तुमचं हर एक प्लॅन करा कशा एक बेड असा एक जोची गोशी असा एक बायबुली असो नेक्स्ट टाइम गावात येताना जेव्हा कंपनी बसा प्रेज द लॉर्ड एक बायबल तुम्ही काढले आज ऍप असा कितले ऍप असले प्रिंटेड कॉपी इज व्हेरी गुड टू सी अंडरलाइन आणि रीड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचे उत्तर अल्बिस्मिता आज असं म्हणजे 18 इयर्स जिवितात जर तर ब्रदर टीके जॉर्ज म्हाका मेळो नातो जाल्यार आवाज आमचा स्वार्थ दितो नातो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें म्हळ्यार ताणें 1999 ओळख जाली म्हाका म्हणजे पयले अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट आज डिवाइन अपॉइंटमेंट जाला डिसअपॉइंटमेंट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम्ही शिंदे म्हणजे पयले सोवियत जिवितांची यादक जिवित नाका टाटा बाय बाय म्हणया म्हणून देवान सोडूं ना म्हाका म्हज्या आवय बाबायच्या मागण्या कुटुंबाच्या मागण्या जावंक पुरो देवान पुरा मागण्याची सतत तुमच्या भुरग्यांक आड वाट्या बसोवंक सोडना त्या खातीर तुमी केल्ले मागणे वेस्ट जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांवें शिंदे नाका जिवितच नाका सोडया म्हाका जेजूचें दर्शन मेळ्ळें 1999 जेजू म्हणलो तूं कोणा खातीर पाद्र्याक जावन आसा तूं पाद्र्याक जायना तो जाल्यार खंय आसता असो थंय हांव पाद्र्याक बाब साहेबा खातीर बीस साहेबा खातीर न्ही आनी पाद्र्याक खातीर तूं एक येता म्हज्या खातीर आणि तू पाद्र्याक जायना तो तुजो व्हडलो भाव ड्रायव्हर अनेक भाव सेल्समॅन अनेक नर्स आनी मॅकॅनिक टेलर जावन व्हड्यांक या गल्फाक वाचता असो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक जाता आमची व्हडली बहीण पुरो गल्फाक येयली आनी आमी गल्फाक पळयताले पूण देवान म्हळें तुका गल्फ न्ही तुका हांगा तुका हें गल्फ प्रेज द लॉर्ड स्वार्थाचे गल्फ म्हाका दिले आनी आज म्हाका गल्फाक धाडला स्वार्थ प्रकट करून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर देवा शुद्ध देवा शुद्ध वाचून धरले म्हाका आशा आयली देवाच्या उतराची हांव सेमिनारी शिकलो तकले जावन कट्ट्या जावन पूण म्हाका एकच कोटेशन करून घातलें पूण जेजू म्हाका शिकयलें बायबल वाचून काळजाक पावून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका कोटेशन करून घातलें 2002 इसवी नुसार एकच कोटेशन बाय घातलें ठीक आहे शॉर्ट मध्ये रेचेर दिवंक येतलो ठीक आहे शॉर्ट सकाळी 9 वरां संजे 5 वरां रेचेर दिता हांव ताकाच पळोवंक पडलो हांवें थियोलॉजी फिलॉसॉफी केल्या आनी थियोलॉजी फिलॉसॉफी केल्या ताजी थियोलॉजी ताजी फिलॉसॉफी पवित्र आत्मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हजारांनी ताणें सुमार 100 खानदार ताणें बरयली थोडे बस स्टँडार दितलो थोडे सीट ना पेपरां हाडून घेवची पेपरां हाडून राती कोणा करता पाद्र्या म्हणून पुलीस कापतो भितर घरच्या मध्ये न्हिदचे बसात प्रेज द लॉर्ड सुमार 5 वर्सां कसो जावना म्हाका सुरू येता बारीक गजाल जाताले पॉइंट करीचे सगळो दीस काले रेते दिवचे म्हाका अर्दो घंटो टॉक दिवंक येनासले ब्रदर म्हणटलो तूं मिस मार्क कर येवकाच दवर पुरो प्रेज द लॉर्ड सुमार 3-4 वर्सां ताचे टॉक हांवें आयकले कित्याक म्हणटा एक प्रवादी स्वात्म अनेक देव घालता म्हणून तशेंच ताजे कडेन ताजे बरोबर डायरी काडलेले जेरॉक्स केले देवाचें उतर वाचून ताणें म्हणलें तूं वाच वाचून धरलें अंडरलायन करून धरलें कन्नडांत कोंकणींत हिंदींत इंग्लिशांत ही उतरां मागीर तुज्या डायरीन बरोवन धरली नेश्ट बरोवन करून देवाच्या उतरांत मागून धरलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक दिसा हांवें चिंतलें गंगोळींत व्हडली रेतेर विन्सेंट पडटा पावले येता ब्रदर टिके जॉर्ज येता आनी म्हाका त्या रेतेर एक पाद्र्या बसोवंक लागलो तो पाद्र्या बसोवना कन्सल्टर मिटींग म्हणून आनी निमाणे ब्रदरान म्हाका फोन केलें ब्रदर सांगलो फादर फ्रँकली रेतेर गेले हांव फ्री आसलो हांव म्हणा बारी बिजी आसा येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडे म्हणटा आमी फादऱ्या खंयच्यान बिजी आमकां तूं तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें म्हणलें हांव बारी बिजी आसा ताणें सुमार 30 पाद्र्यां फोन केले 30 पाद्र्यांनी ताका सांगलें आमकां जायना लास्ट मोमेंट कोणी पाद्र्या मेळना दिसकल आसतात बरी कामां आसतात जावंक पुरो निमाणे परतून हांवें म्हाका फोन केले राती जाय 10:30 वरांक फादर तूं आजच्या प्रगती चड लोक ना म्हाका गुस्त आसा तूं म्हज्यो येतो पळय तूं रेतेर ये म्हणलें ब्रदर म्हाका इल्ले कश्ट जाता ब्रदर राग जातले चलो ताणें म्हणलें तुमी आमचो लोक कातोलीक इगर्ज पवित्र सभा सोडून येता मिसाक येनात आनी प्रोटेस्टंट पेंटकोस्टलाक खंय येतात तुमी पाद्र्यावादी तांकां रावयना जाल्यार तांकां कोण्या रावोवचें फोन करून सोडलें म्हाका सगळी राग न्हीद ना तुमी रावयना जाल्यार कोण्या रावोवचें प्रेज द लॉर्ड
तुम्ही रावले जाल्यार कोणे रावांच्या फ्रँकलिना तूं वचले जाल्यार कोण येता सकाळी उठलो ब्रदरा फोन केले हांवें येता म्हणे 8 वरां पयलीं गेलो गंगवळी रिते दिली मागीर त्या दिसा हांवें रिते दिवन धरली आज पर्यंत जेजू रावो म्हणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या सगळ्या रावांचे कित्याक लोकांक पुरोकडे वचोंक जायना बिगर बिगर हांवें तो भितर येता आसा पूण कष्ट जाता हांवें चिंतलें WhatsAppार दिता म्हणून WhatsAppार वॉयस मेसेज 10 मिनटां 15 मिनटां देवा शब्द बरोबर करून धरलें जानेवारी 1 तावन आतां 29 इतले 3 महिने समेत एक दीस सुपर आसतना दिवची सतत देवान दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन्ना एक देवा शब्द फॉरवर्ड करया देवाचे बरें नातल्यार एक 4 वर्सांचे परदेश मेसेज फॉरवर्ड करता आसता त्या खातीर आमी बॅकवर्ड उरले प्रेज द लॉर्ड आणि नाका जाल्यार नेगेटिव्ह मेसेज नेगेटिव्ह इम्प्रूव कितें म्हणटात व्हिडिओ नाका पॉझिटिव्ह धाडा मनशाकडे का तुमचे ते करचे हे करचे कोणा मारचे तो वचूं नाका बी पॉझिटिव्ह ऑलवेज त्या खातीर देव शब्द आमकां आसा पळय परिवर्तन करता देव शब्द वाचा वैयक्तीक तरान वाचा तुमी सकाळी उठून वाचा देव शब्द तुमी वाचताना तुमी एक पेपर करून काडया म्हाका आतां एवढो आसा हांवें काडून तो पेपर हांगा आसा आनी तो पळोवन गेल्यार फाटी 1908-2012 काल वाचले म्हणून सांगा प्रोवर्ब्स 26:30 आयझाया 26:27 वाचल्या पेपरार आसा जर तुम्ही पेपर काढले डेट बरे आज किती बरले सिराक 1-2 मॅथ्यू 1-2 सद्दां आणि तुमच्या बायबलान एक शीट करता वळा कित्याक एक तुमकां पॉझिटिव्ह नोट तुम्ही वाचले तुम्ही देवाच्या उतराक बघो कित्याक देवाच्या उतराक सतत आसा हा जगा पडले देवाच्या उतर डिफीट एव्हरीथिंग 8,000 बसवले 8,000 प्रॉमिस आसा ते afraid वे आमचे पयस करता देवाचे उतर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाचे उतराक जागो दिया घरात प्रतिष्ठापन करा पण घराचे उतर ते वाच्य सद्दां तुम्ही वैयक्तीक पर्सनल तुम्ही वाच्या गोळी करतना वाचा मोबायलार ऍप आता कोणी बायबल आयला देवा करता बारीक गोरा भजन देवा घालून काढी गेला थोडे पुढे तो वाचून ते बारीक गोरायचा तो पॉइंट करतना त्या टेन्शन असताना आम्ही वाचया कित्याक बायबल सांगता ते खाया देवाचे उतर मनीस जे येता खाणावर बी नाही देवाच्या उतरावर बी जेजू सांगता जेजू डिफीट द सेटन इन द वर्ड ऑफ गॉड not with our strength not with our power त्या खातीर देवाचे उतर पत्नीमध्ये भुरग्यांमध्ये कुटुंबान ताका जागो दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आणि तिसरे हांवें सांगलें तिसरे म्हणजे साक्रामेंट कितले साक्रामेंट आसात 7 साक्रामेंट आसात पयलो खंयचो पवित्र ना दुसरो तिरावणी तिसरो प्रायश्चित चवथो व्हडा सांगा क्रिस्त प्रसाद मागीर पांचवो पिडेस्त्री पावली सवो एल्जाबेथचे संस्कार सातवो ओके 7 साक्रामेंट आमकां सगळ्यांक उरता आसा ओके पयले आमकां वचो मेळटा ओके दुसरे आमकां वचो मेळटा प्रायश्चित तिसरो आमकां वचो मेळटा होली कम्युनियन वैगी कुंसार मेळटा कुंसार कुंभार ताजे उपरांत आमकां तिरावणी मेळटा ताजे उपरांत आमकां काजराचो साक्रामेंट पिडेस्ताची मागणी हे साक्रामेंट आमचें फावंडेशन आज सेकान कितें करता इगर्जेक काजर जायनाका हिगर्स नाका पण आज आमकां लग्नाच्या साक्रामेंटान पयस करता पासलायता त्या खातीर जो साक्रामेंट आमना तो क्रिस्त सांगता ना बेश्टे आमचे जो फाटी येता हांवें कॅथॉलिक नांव हांव यू हॅव टू प्रॅक्टीस युअर फेथ विदाउट प्रॅक्टीस इन फेथ यू आर युजलेस देन यू कॅनट बिकम अ कॅथॉलिक ऑर अ ख्रिश्चन हे साक्रामेंट ताणे भितरले खूप आमकां दिवचे जेजून घडलेले हे साक्रामेंट आनी 10 उपदेशां कितले उपदेशां तातूंत पयले 3 उपदेश आमकां आनी देवाचो कनेक्शन 4 उपदेश आमकां आनी आवयबापायचो कनेक्शन उरले उपदेश आमकां आनी खऱ्या कनेक्शन म्हळ्यार देवान कितले सुबीत रितीन आमचे जिवीत मांडून काडून दिल्यात हे साक्रामेंट आनी निमाणे हांवें सांगलें म्हणजे मोरयेचो मोरी माय वैगी आमी ल्हान आसतना एकांतार म्हणटाले हांव तूं आमची माय तुझी सशी वेदना सुखा माय तुझो वेदना वार मोरयेचे भक्तीपण मोरी देव न्ही मोरी कोणाची आवय तर मोरयेक आमी आराधना करता की मान गौरव दिता पयलो उपदेश खंयचो दिता एका देवाक चवथो उपदेश खंयचो आवय बापूय तर आवय बापूय दिवचो मान आनी देवा दिवचो मान एकच न्ही
कोंबड्याने एकच वर्ड झाला एकच नाही. देवा किती आराधना कर. वर्शिप द लॉर्ड युअर गॉड. इथे भाषे घेतात भाषेचा प्रॉब्लेम असा. Then worship is only to God, triune God, Father, Son and Holy Spirit. त्याकडे आम्ही वर्शिप कोणा करता युकॅरिस्टिक जेजू. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही मान अनेक मान म्हणजे गौरव. आम्ही गौरव देतो म्हणा मोरियमेने सांगा भक्तांना गौरव देतो. त्याकडे आम्ही मागण्या म्हणताना करता सोमिया काकोदकर ख्रिस्ता सोमिया मोरियमे सांगा तो बाबा बरं मागण्या घेता पावत असा तारी काकूत करून जाय ना काकूत त्याची पडे एवढं मात्र उरलेले आम्हापासून विनंती कर योश करेक्ट. त्याकडे मागणी आम्ही करता हे गौरव आम्ही देता मोरियोसो तेच नाही आम्ही करसो मोरिये सांगता मिळून करसो तेच तेच असो सेंटर केंद्र कोण तेच असो केंद्र कोण आम्ही मोरिये तेच करता मोरिये तेच म्हणतात की मोरियोसो तेच म्हणतात. मोरियोसो तेच म्हणजे आम्ही कोणा करता ट्रायून गॉड बाप भूत आणि पवित्र. जॉन पॉल 2 सांगला द सेंट्रॅलिटी ऑफ आवर रोझरी इज द ट्रायून गॉड ट्रिनिटी. प्रेज द लॉर्ड. आणि मोरियेचे इंटरसेशन तिथे सांगत असत सदा बघतो सांगता म्हणून आम्ही मागचे त्याकडे आमची कुटुंब पहिले मागणे तेच आणि तेच सांगितले कितले हे असतात गण असतात कितले मिस्तेर असतात कितले मिस्तेर 20 मिस्तेर असतात 5 मिस्तेर नाही तर तो 5 मेन नाही 5 नाही 4 पहिलं म्हणसो संतोष बसो दुसरं म्हणसो दुखी सो नाही उसवड ऑर्डर प्रकार म्हणसो उसवड तिसरं म्हणसो दुखी सो चौथं म्हणसो म्हणजे पहिलो संतोष असो दुसरो उजवड असो तिसरो दुखीसो चौथो आणि हे 20 मिस्तेर असतात पळ्या ते बिब्लिका तेच बायबल. प्रेज द लॉर्ड. पहिलो मिस्तेर सांगता मोरिये बुडवो लूक चॅप्टर 1. दुसरो मिस्तेर लूक चॅप्टर लूकाच्या वाचनात बरोबर असा आणि तिसरो जेजू जन्म चौथो जेजू बाळका आत्मदान भेटेला जेजू सुकलो जेजू मेळटा जेजू बाप्तिस्म घेता दुसरे जेजू आपरगटी करता कानाशारी जेजू रूपांतराक आपण जेजू मन परिवर्तन आपण देता रूपांतर जाता आणि पाचवा युकॅरिस्ट करता जेजू म्हणान म्हाका रगत गमेता पण ऑर्डर करेक्ट त्या बापसाहेबान ते नातले एक कनेक्शन दिवस सोडला आमकां जेजू जे सगळे म्हणान रगत गमेता झरबाद मारतात काणी संपट सांगतात तो पुरी सोल कलर पुरसाद प्राण करता ते मुदाना तो जीवन जाता तो सरकार जाता पवित्र ज्ञान जाता मोरी गुडिया आपले सरकार देतात सरकार सूचना राणी म्हणून उभा करतात. प्रेज द लॉर्ड. मनुष्याने तेच म्हणताना देवाच्या उतरणी ऐकता मी सगळं उभे राहिले दुनियाच्या कुटुंबात कालचं शिकवलं आज हे दिवसाच्या बद्दल कुटुंबाखाली राहून भेटायचो भुरगेपणाखाली तरणाट्या आय प्रे फॉर द यूथ फॉर द चिल्ड्रन फॉर द पॅरेंट्स अँड स्पेशली फॉर द कपल्स. आज तुम्ही असंचे सविस्तार जाऊन कुटुंबाविषयात आणि कुटुंबाची विकश बाजून हाडी जाईल त्या विषयात तुम्ही प्रसंग ऐकलो देव आशीर्वादान करू दे. आजच्या मिसाच्या बलिदानान तुमची कुटुंबा तो बळवून करू दे. मिसाच्या बलिदाना उपरांत आम्ही त्यांच्या आराधनाद्वारे त्याचे विशेष बेसाव आज आम्ही घेऊन भेटलेले आहोत. तर जेजू आमच्या कुटुंबा तुझ्या पवित्र ज्ञान पवित्र सत्येन गोड जेजू म्हणून आम्ही मान्या दोन्ही हात आमच्या वयर उभारूया वडा थाळ्यान आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या आशीर्वाद कुटुंबाच्या आशीर्वादात तुझ्या नावाने शिकवला तुझी सत्ता वेगळे केला जे भुकेपणा तू आपडू आज दिले शिकवलेले काळजा कुटुंबात जाऊन शेजू ही स्वतः ऐकोच्या हे भगवानाचे आशीर्वाद झालं स्वतःच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद झालं नंतर परत बदल झालो काळमुळे आमचे पसडे पडले कुटुंब अभिषेक टच फॅमिली दिल फॅमिली ब्लेस फॅमिली हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah.
आम्ही प्रवेश गीत गाऊन आमच्या मिसाची बलिदानाक तयार झाले. Alex de Souza, Roman de Souza, Frankie de Souza, Abraham Ajatnak Stella Uteno, Ignatius and Ashes Krishnajatnak, the sense Thomas and Cecilia Regojatnak, the sense Putmantla, Kachal Magadhi Patela, Herald Krishnino, and Kudat Herald Castellino. John Baptist Solojatnak, Hilda de Silva. Adamani Dama Mispedela, Jesu, Ani Marika, Novia Padeja, Sandar Simon Tauro, Jesu Ani Marie, Alex and Korean Paul Shanchak, Mispedela, Herald and Kutman, Sacred Heart, Pavitra Mispedela, Roshan de Souza, Samantha Ganesh Mispedela, Shanti Pinto, Kalutana, Brenda Pradipka, Zamato, Pavitra Putmaka, Mispedela, Prashant Kutum, Pavitra Myaka Prakash and Kutum, Nitya Nayak Mayola Ani Kutum, Pavitra Putmaka, Herald Customer, Ya, Tess Sansangata, Amchi, Samati Sansam Gachano, Yante Samusagami Magia, Pratism Kalacharisa, Bandura Global, Open Art Surgery, Odazata, Tachapasati, Sister Magogina Tikera, the Yastis Sangata, Father Wilson and Reddy, Tomasadi, Amimadia. Baba Shani Buddha Shani Pavitra Pishanabi. Ani Pavitra Muzepo, Tumche Sabe Aso. माझ्या भाऊ बहिणीला या पवित्र रीतीने भगवते परिवार घेऊन खातीर आमचे पातकार ओळखून घेऊया. आमच्या कुटुंबात जिवितात जे उणेपण आमचे थंय आसा, आमचे अस्तर काय आसा, जेजू बक्षुदी आनी आमचे कुटुंब पवित्र करून दी म्हणून आमी मागया. हांव भक्ती सर्वपदला देवा आनी तुमकां भाऊ बहिणीनो गरजेच्या सर्व सांगता आमची दोन नाम सरून वायट सोडून आमी जायती प्रार्थना केल्या. ओम सप्रा ओम सप्रा ओम सप्रा रबसो गगन सासावतांगे सगळ्या देवतांनी होता आनी तुमकां भाऊ बहिणीनो मुझे देव आमच्या सेवासाठी विनंती करता. Sumia Kakolkar, Krista Kakolkar, Sumia Kakolkar. Sripurida Devchi Kakolkar and Shipaka Moksun, Amka Sasija Cherita Pamu. Pratuya. Kormaya Bapa, Boya Tuina Mitayani Patakartalan to Bukshitayu, Kartepani Jabkayo and Sukuya Volkongetao. Teremci kapul teremci patkamogos, हमशा सुमियाने जब तुझे यीशु क्रिस्त वर्वी, वो कर दे, तुझे सभी पवित्र तुझे प्राण शियता.
आदिराज सलेता सस्ताच्या सस्ता तुझो गांव तुका दितलो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सोरजपर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडलें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला. आनी म्हजे परजेक एक घरार कशें नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरा. काळोखांत आसतल्या दिश्टीक पडा. वाटे देगेन तांकां सरोव मेळटलो आनी रिते दोंगर सरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदीच भूक वा तान लागची ना. दगीचें वारें वा वत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, ती पयस पयस जावन येता, थोडी उतार येता आनी आस्तत येता आनी थोडी सिनेमा जावन. मळबाता संतोशान भोग मार, पृथ्वेक उल्हासीत जा. पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सोरजपर आपले परजेक उजवण दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सोरेजपरान म्हाका सांडला, सोरेजपर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पुर्यान विसरत जाल्यारय हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतर हें. श्लोक. सोमी दयाळ आनी कपळदार. सोमी दयाळ आनी कपळदार सोंसलीकाय आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तान सोरेजपर कितलो बरो, सगळे आपले रसनितय कणवळ्यान भरलेलो. श्लोक. दिल्ल्या उतराक सोरेजपर सदांच विश्वासी. सर आपल्या कर्णांनी तो मोगा पात्र. सगळ्या पडलेल्यांक सोरेजपर हात दिता. बापोवल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. सोरेजपराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवंत. सर आपल्या कर्णांनी तो दयाळ. आपणाक गुलो मारतल्या सोमेस्तान वय खऱ्या मनान गुलो मारतल्यान सोरेजपर लागींच आसा. श्लोक. उद्गार. सर्वेस por तुमचे सोबे आसो. स्वाम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून देवान साप दिली, म्हजो बाप सदांच वावरता, हांवूय तसोच वावरता. ह्या पासत ताका जिवेची मारे जय म्हणल्याचो देवाचे हट आनीकय व्हड जालें. कारण तो साबाताचो कायदो करतलो मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगत आपणाक देवाक समासन करतलो. जेजून तांकां हे परी साप दिले,
सदस हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच करतें पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकल पुताक तो दाखयता. आनी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो, तोवर तुमी अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाची जडती करिना. जडती करचे सगळे हक ताणें पुताक सोड दिला. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिले बरी पुताकय मान दिसय म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकय मान दिना. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक असत मानता, ताका सस्तेक जिवीत मेळटा. ताचेर कसलेचें परमान पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उठोन जिविताक येवन पावला. सदस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकून काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात तेंची येतली. जशें आपूण स्वाजिविताची जर, तशें बापान पुताकय स्वाजिविताची जर जशें केलां. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पोतो. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सोमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां तीं जिविताक भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं ख्यास्त सोसूंक उरतलीं. म्हजे सर्तीं हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगले बरी हांव नीट करता. म्हजेच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटा. देखून म्हजें पायसल निधी बरयत. देवाचे उदार हे आता आम्ही भेटवण्याचा वेळ आयची काणी विचार कसा करता आम्ही करतल्या त्यापासून तुमचे उदार मदत करून विनंती. म्हज्या भावांनी म्हज्या दुश्मनीला सर पुरलेला देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेच पुराय बलिदाना वरवीं आमची बातकी सैमाची कोता काणवळ्यान धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवे मनशां करून तुजे सोडवण जोडूंक आमकां पावय. ह्या अभिमंता उरेस साक्षात सोम्या वरपी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं.
आम्ही तुका दिनवासो फावो हो कैतरी दिसो आणि आमच्या फायद्यासो नवे करूंक आमची मना शुद्ध करूंक आमची काळजा फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या होलो काळ सोडवणेसो आमच्यो वदोड्यो थांबून तुजी साखरे करून दिवचो विकासा बरताय तूं आमकां तुज्या नव्या बोळान सत्तल्या वस्तू फावो ते मोल दिव सरानान तसले वस्तूचे दवरून आमची काळजा बाबूच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या भुतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिवशी काळजा आम्ही गायता तुझ्या पवित्रत्म्या घडवून दिलेली पवित्र ब्रह्मी मागता जाऊन आमच्या स्मृतीचो क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले स्पर्शन स्मरण सोपेच्या आधी ताणे म्हणून तो तुका धिनो आसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हणे हो हो तुम्ही स्वीस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समान होची तेच बरी जेवण जातच ताणे कावस केली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुवेज घेयात आणि हातले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची कावस नव्या आणि सस्ती कराराचे हे रगत हक्कशे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आणि सुवेज मनशे पासून ते वाडवतले हे म्हज्या उगडा साखरा Born so good for Buya. आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि जीवित सोडो आणि ही सर्वांची कावस तुका समर्पिता तुझे मुखार योग आणि तुझी सेवा करूक आमकां भाव केले देखून आम्ही तुका दिनो आसता आणि तुझी कोड तिला सलतले आम्हाला स्मेस्ता पवित्र केवळ एकठाय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उदास कर फ्रांसिस आमचो भगिनी बाबा पावलांचो गोडी बाबा आणि सगळ्या सारखे वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान पडाय पदाची वानपडसो बरोसो धरून सरल्या सर आमच्या मगाच्या भाव बहिणीची तूं खबर कर थांका आणि तुझ्या इष्टागत्यान धरल्या सोमेस्ताक माय बलसान तुझे पण जोडेत मुखामण पडोवंक कर आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता
आमकां बरे देवाची माये संगती भगवान सुसेते सोबती भगवान दरगतो सामायिकर आनी सता भक्ता संगता तुका मनोगत्या सगळ्या संत संगता तुजी स्तुती गावून आमकां भोव करत क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आज आम्ही कुटुंबाविषयी सर्व ऐकलो. आता आमच्या मुखार आसा केवळ उलो न्ही, केवळ धर्माचो रोस न्ही, जेजूस मी वरत्याच्या. तर आज आमच्या कुटुंबाक कानाशाही लग्न सक्रमेंत आशिल्लो केलो जेजू आज आमच्या कुटुंबाक आशीर्वाद करूं दी. हे श्रेष्ठ गायन गायतना ह्या जाता तुम्ही दोन्ही हात वयर उबा राहा. पोती पती भुरगीं सकट दोन्ही हात वयर उबा राहा. तुमच्या कुटुंबाचे लग्न सक्रमेंत ह्या युवकरिस्ताक सभापती दिया. तुमचे दुबाव कितें पिडापीड कष्ट सगळें जेजू सभापती दिया. आमचे कुटुंब रोज जावन कातोलीक भावार्थान मौनपणी तुम्ही मागा. ताजे उपरांत हांव तुका स्तुती करूं सांगता. आतां स्तुती करपाक आमचें या जेजू वरवीं या जेजू सांगता या जेजू पवित्रतेच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वनदनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना दुनिया जोड्या तगली बगावंची तुका मी आराधना करता. आराधना हात धरा हात धरा हात तुम्ही वयर उबा राहा. हात वयर उबा राहा. एक सांकड सगळ्या संसाराक मागया. सगळ्या संसाराची कुटुंबा ह्या आमच्या बाबा मागण्या म्हणल्यार एक जावन दितं गोडवो जावन दितं. जेजू शिकलेले तेच आशीर्वादाच्या मागण्या धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा तुझे नाम पवित्र तुझे राज तुझी खुशी तुझी संसारांचा आमचा पडतो त्रास आम्हाला आणि आमचे तुझे नाव शिवा तसेच दरा या सुटकेचे मागणे सोडून करत भरपसते बंदकडे देवाक करावली सर्वेस परा सूर वाईट ते आमका आमच्या कुटुंबाक दिवार दया करून जीवितात सहज काय आमका दी सगळीची बाग आणि आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोच नंतर आमका तुझे उदार कापडे सोर पाक सुटे सोराकांतले वाटाई दुनिया काळ शांती खातीर मागा. आमच्या कुटुंबात शांती आमच्या मनात शांती सगळ्या संसारात सिरिया लिबिया इराक नायजेरिया शांती. फादर टॉमाक सुटका फादर विल्सन अंद्रादे तांकां पाटी कोमाता पाटी वचचे खातीर आमी मागया.
सगळे गावात भारत गावात शांती या UAE शांती राय राणी खातीर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंटा खातीर सोयरोजी खातीर आमी मानया देव सगळ्या संवसाराक शांती दिवची सगळ्यांचे लोक एकत्र तुझे धर्म दाबडे तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमका देता आमच्या बापाचे रिपोर्ट तुझे पवित्र इच्छा बाबा तुझे देश गाला तुझे कशा प्रमाणे शांती दे आणि कोणा सांभाळ तुझे काय आणि रसपुर सरिता संतांच्या सस्ता सगळ्यांची शांती सदा तुमचे सोबे असो एकामेकातही शांती आणि वाटप घेऊया देवाची श्री संसारशी पाप करतात या श्रेय झोडा का परिणाम ती सुभागी क्रिस्तची गुड व निरंतर मला सत्याच्या जीविताला सांभाळून विशेष समाज युकरिस्ताच्या युकरिस्ताद्वारे आराधनाद्वारे आमकां तो भाव कर आमचे कुटुंबा पवित्रतेच्या सत्यंत उपरोचे सुद्दां आमी मागया ताका गांवरा पोकाणी दिवया दया बापाच्या भुरग्याला मी भगवानच्या कोणी आणि नकासाचे संस्कार तुझ्या पुतान म्हणून वाढला तो आमका केसतीच्या कारण जाऊन देईल मी नका बघा आताच्या वरील आमका तुझे जीवित आणि सर्व वेळा शिकर म्हण मागता तुझ्या पुताची तुझी नावी सर्व आम्ही दिव्य आणि तुझ्या आशीर्वाद घेऊन आराधनाच्या काठाला
तुमच्या जाग्यार बसचे दुनियात काळजाच्या दवरा सकट जाग्यार बसचे ऑल ऑफ यू दिस सीटेड इन युअर प्लेसेस तुमच्या जाग्यार बसचे दुनियात काळजाच्या दवरा दोळे दपिया हांगा कोण विधूर आसा तुमचो पती ना सगळ्यान ज्या सांगाता ना ती तुमच्या जाग्यार मात उबे रावा पती ना ती मात तुमच्या जाग्यार उबे रावा विधूर जी आसा ती मात उबे रावा सात जाल्यार आलतेरेकडे मुखार या झुजा बसून आलतेरेकडे मुखार या आलतेरेकडे मुखार येऊन रावा विधूर पतीना सरला या सांगातना या तुम्ही एक सुनीत आसात दोन्ही हात जोड आलतेरेकडे जिजू समर्पण या जिजूकडे तुम्ही मागा आज कुटुंबाविषयी सांगताना तुमचो ओढा आसलेलो जावं पुरो तुमचो दबलो आसलेलो कितले बरें आसलें पत्नी आसलेले बरें आसलें ते पिडेन सगळो प्रायजान सगळो एक्सिडेंटान सगळो आज एक सूर भोगता दूख भोगता आज ताका समर्पण या जी कोणाक बसून आसा तुम्ही आनी विशेष आशीर्वाद त्या सवा खातीर हांगा मुखार या सरकार बसून असले दोन्ही हात तांच्या कुशीन उबा या भगिनी खातीर आमी मागया दोळे दाबून तांचे खातीर काळजां लावन मागया आज जाल्यार आलतेरे मुखार आयिल्ली भयण्यानो भावानो आमकां खबर आसा कितले दूख ते तुमच्या काळजांत आसा बायबल आमकां सांगता तुजो पती जावं हांव तुज्या सांगाता आसा तुजी पत्नी जावं तुज्या सांगाता आसा भावानो तर विधवेक सांगता कुणीची पत्नी पती जायना खातर मागणे वारे समान ध्यान वारे समान बोलवत जाया तुम्ही तरणाटी तुम्ही परत तुमच्या सुख ना पूर्ण वाट सुखा नाकात प्रेस तुम्ही सांगता तुम्ही अधिकी देवाच्या कृपेत बरोबर मागण्याची भरगी तुम्ही जाया आज आमची कृपेत आमचे विधवा आवय आसा जावं पुरो तिच्या खातीर हातो भरया विधोर बापाय आसा जावं पुरो ताच्या खातीर हातो भरया आमची कुटुंबान जो धडटू ह्या जीवनी हे विधूर जाल्यार जावं पुरो तांच्या खातीर हातो भरया या सिंगल्स एकांत पडो या एक सूर तुमच्या भुरगे खातीर आमी मागया सोबत मोया भुरग्यांच्या देव दी ह्या आराधनेच्या आशीर्वाद बेसावता मेळोव दी व्हडा ताळ्यान स्तुती कर आमी मागया हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान व्हडा सुदान व्हडा सुते हे देवाच्या आत्म्याने भुरगे देवने या भुरग्याच्या कुटुंबाने देवने त्यांच्या दुःखाला पोसू देवातीन जाल्ल्या त्या भुरग्याच्या पत्नीच्या आत्म्या शक्तीने देव पुरुष असलेल्या आशीर्वाद या आराधनेचे धैर्य कमवणे त्याची कोड सोबत अभिषेक करणे शिव ख्रिस्त नावात आज कुटुंबाचे आशीर्वाद त्या भुरग्याकडे भरवून देता त्याकडे तुम्ही झुकता फिरून थोडे बघता शिव ख्रिस्त नावात आशीर्वाद भेसावा टच नॉट देम फील देम लॉर्ड शरीर शब्द येवा अल्फा परा 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 हल्लेलुया शरीर परा शमा हल्लेलुया परा 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 हो सिके या गावात तुमच्या गोव नांद परगाव दुसऱ्या गावात आज येऊन नांद तुमच्या जाग्यार पत्नीनो उबे रावा हांगा पत्नी मात रायल्या गोंयची मात पूण ते येवंक ना तर हांगा नांद या गावांत आपूण कळत दुनियांत काळजाचे दोरा सात जाता जाल्यार तुमी आलतेरेकडे मुखार येवन तुमच्या पती खातीर मागा वेगी 20 पोटी सांगना टायम ना आमकां सद्यातले पास या आलतेरेक लागीं या दुनियांत काळजाचे दोरा तुमच्या पती खातीर मागा
आज या आराधनात या अंतरे त्या पोती जिसू समारपती आहे तुझ्या काजरी साक्रामेंटान देवान दिलो तो दादलो तो काही दुसऱ्या गावात असा थोड्या पुढे तुम्ही अंगा असतात की अबुधाबी असतात कटार असतात इस्रायलात असतात त्या गावात आहात त्या पोती खातीर तुम्ही आता मागोवप तरी आता जिसू समारपती आहे त्या पोती ते पिढा असा जावं पुरो तो पियेत जावं पुरो मस्त पिऊन करत असता दुखायला जावं पुरो जिसूच्या हातात समारपती आसा फाटी बसून असलेले दोन्ही हात या भुरग्या कुशीन उभा राहा या भुरग्या कुशीन उभा राहा आणि देवाचे आशीर्वाद देव देवती आणि गर्भात झालेल्या भुरग्याचे आशीर्वाद देव देवती भुरग्याच्या देणे घातलेल्या गर्भात भुरग्याच्या देणे देव भाव करून दे आणि भुरगी अभिषेक जाऊ दे तुझ्या पतीची हसकत काय ती उकून नाका पती मस्त दुखायला जाणारा बुक्शी याची मुखार शिजू समारपण देवायचा नाही म्हणजे ते पिवण्याचा होण्यापणाचा वाईट पडणे सवय असा घ्याव लेगाचा या कितेच वाईट झाला असा त्यांची तुम्ही मागा आवडी कुटुंबाच्या काळीच तुझे मागणे आज देवाई करतात या आलतरे या पवित्र युगरिस्तान त्याला समर्पण देऊन संकट पाठी असलेली ह्याच्याकडे स्तुती करताना तुम्ही दोन्ही हात वर उभा तुमच्या पोती युगरिस्तान समर्पण शिजूकडे मागा हालेलुया 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 म्हणत राहा आणि आज या दोन्ही हातांच्या मध्ये उभा मागसो वेळ सूर्यपतीच्या आशीर्वादात जाऊन तुम्ही 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष या गावात काम करतात दिसपडते त्रासाखाली तुमच्या कुठून सोड तुम्ही आपल्या गावात गेल्यात सौरास तुमच्या कुटुंबात भुरगी बाळा ओढजल्यानंतर काम करतात देवान तुला सकल दिल्या तू कुटुंब सोडील तुझे देवाचे आशीर्वाद देऊन दे तुझ्या पत्नीला ते माग जरा तुम्ही एकामेका आता फलासा बोलया तुम्ही त्यांच्याकडे चॅट करा नो प्रॉब्लेम तुझी पती तुझं पती आणि तुमचे जीवित पवित्र जाऊ दे आज या पवित्र संग्रामेतात त्या पतीने समर्पण द्या तिका स्वीकार करा जेजू सांगता तिचं मोग करा तिका दुखाई नका तिचं मोग करा त्याच्याकडे माग सध्या तेच म्हणाले एक गट त्याच्याकडे माग आणि तुझ्या मागण्या सतत असा देव तुझ्या मागण्या ऐकता ती पिढे तसं जबाबरो कॅन्सर झाला जबाबरो या ठिकाणी कसले टेन्शन असं जबाबरो शिकुडीचे आशीर्वाद देव तुमच्या खातीर आणि देव तुका आशीर्वाद कर तुझ्या पुत्री भुरग्याक आशीर्वाद त्याच्या खातीर तू दाखलो दोन्ही हात वयर उभा आणि शिजू समर्पण देऊन तुझ्या पुत्री खातीर माग हालेलुया 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 वडताळ्यांना सोडान शिजू ख्रिस्ताच्या नावाने पुत्रीचे आशीर्वाद देऊन दे फिर this aspects of the grace and anointing and bring them lots and bondages helps us with their family शिजू ख्रिस्ताच्या नावाने हे वाईटपणास वय लक्ष लावतो हे पुत्रीला सोडून सोडले त्याचे भोग बोलवून लावले सगळ्याचं स्पीड देऊन दे टच डीप लाईट बरोबर शरीर शरीर अल्फा बोरा राफा हदरिया मन शरीर बरा शब्द हदर किंडरा बरा बोरा मन सिर केला बरा
सांगात आयली उभे राहा तुमच्या जाग्यार उभे राहा पोतेडीक सांगात आयली उभे राहा सात जाता जाल्यार मुखार सात जाल्यार मुखार लग्गी घेवं लागतले मदें पुरो जावो असो जावो आसले कडेन दोगांय सांगात रावा नाजाल्यार फुल्ल जावो यूज करा मदें गॅप आसा पळय यूज करा आनी सर आमकां बसून आसली आमच्या खातीर मागा तुमच्या लोकां खातीर मागा एका पळोवन रावा एकामेकाक घुवन रावा एकामेकाक दोनी हातान धरा काजार दीस कशें धरले पळय तशेंच धरा दोळ्यान दोळे फुडें पळया तो सुपोतेली ते सुपोतेली म्हणून कित्याक ऐश्वर्य आनी कोणा पुरो पळोवन आस आमकां विसरला जावन सबार पोटी आमी पळयना आमी आसता घरा एक फावटी पळया एक वेगळी ते पाटी आसली पती तेच रावा तुमचे पती हात धर रावा एकामेकाक घुवन रावा म्हाका पळयनाका हांव पती तुमच्या नवऱ्या पत्नी पळया कितले दीस जाले न्ही की तेच्या पळयत आसतना आमकां टायमूच ना घरा भुरगीं गोळां काम सकाळी उठल्यार तो धांवता संजय हे धांवता धांवचेच जालें आमी एक घडी भर दोळ्या धपे बसून आसलेली दुनियांत काळजाची दोरा ह्या भुरग्यां खातीर मागा त्या दीस साक्रामेंटान तुमी असोच हात धरलो सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आमी मानान लेखतल्या मोग करतल्या तुमी बस दिली मनशाक न्ही बस दिली तुका रचल्या देवाक त्या दीस तुजो नवरो सुमित आसलो बदीक सुमित आसली तरणाटी आसल्या तुमी आतां 5 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं इल्ल्यो मिरयो पडल्या ते लेगीच तकले राले गेल्यात ताचे ते पिडा आयल्या डायबिटीस बीपी शुगर इल्ले ताचे व्यस्त आसा काजाराची टायमार कितली सोपणां पडयली काजारा उपरांत सुमार बरें भलें कश्ट सूख आमसाण तिखसाण हर एक तुमी पळयला आजची offer it to God in this retreat. आजची तुझ्या हातांत नवें जिवीत तुम्ही कुटुंबाची सोड करा फाटली घडीत सगळं सोडा हा सोमी तुमकां हा सरकार लावून देव ह्या कुटुंबाच्या आशीर्वाद जाता अशें म्हणटात एक बायल मनीस म्हाका म्हणा लागली आमी फादर अशें आदर नासतना अशें कितें नासतना कितलीं वर्सां जालीं म्हणजे पेंटाची 12 वर्सां आसली म्हज्या पती म्हजे खातीर मागतना दूख सोड केली म्हज्या पत्नीक मागतना म्हजी डायबिटीस कूट जाली हांव सबार पोटी सबार 700 वेळा आयकल्यार रातची सुमार तुमी मागा पत्नीनो तुमच्या पती मुखार तुमी दिंडी घाला नीट तुका दोपराक दूख आसल्यार गलीचे म्हणना उबे रावा दोनी हात पतीन तकलेर दवरया तिच्या तकलेचेर दवरा दोनी हात कीप युअर बोथ हँड्स ऑन आवर हेड आज तू मस्त पटमासो यू आर द हेड ऑफ द फॅमिली शी इज द हार्ट ऑफ द फॅमिली आज पितराळेच्या लाईफाचें हात मागून आयल्या पत्नीक बायबल सांगता वय भुरग्याचे तकलेर जान तो काम करा तुमचे मागणे जाल्या उपरांत कुटुंबान कित्याक तुमच्या हातान सपोर्ट आसा आज पती तू देवान पती तू मस्त दोन्ही हात तकलेर दवरून मान त्या पत्नीने बरेपण आसा जावं रसकते आसा जावं पिडा आसा जावं निपुणता जावं तिका तिच्या द्वारे तुका देवान पती दिल्या तुझी वस्तू इस्त्री घालता घरा रांदता घरचे काम भायर काम कितलेशे काम करता तुझी बरीच आशा आसा घरा येऊन पिऊन तिथं बसता येईल मारता येईल इरिटेशन करता येईल तुझे जीवित पिढी आला नाही परत पाहत तुझ्या कुटुंब ऍटलीस्ट डेली 1-2 घंटा तू मोबाईल बघले तर टीव्ही बघले तर तुम्ही लोकांनी मोगा आणल्या तुमच्या घरात रसले मोगा खाते असतो मोग विसरल्याची शाळेला भुरगी झाल्या उपरांत भविष्यामध्ये कम्युनिकेशन म्हणायचं नाही भुरग्यांमध्ये हेच नाही भुरग्यांमध्ये खाऊ मान केलाय ती खाऊ मान झाल्या तू खाऊ मान झाल्या बरी तिसरे म्हणे पण असं जाऊन प्रो ते हिंसी नका भुरग्यांमध्ये हिंसी नका काले समूह असते प्रायव्हेट सांगे मोकर दिसो देव पर्यंत गाडी सांगता तुझा रिपोर्ट हे असा वेळी दिसो मोकर तेव्हा मान नाही तेव्हा दुःख नाही जाऊन प्रो शेवणे पण असा अच्छी तुला पश्चाताप आणि माग पदरी नोंदणी गेल्या
दुखयला जाल्यार काळजान हांव बक्षिया जेजूनो जुदासा उतर दिली गेली आणि जुदासा ताणें बक्षिलें आज तुम्ही बक्षिया तुझ्या पती दोगांनी तुका शिव समार्पण दिया सर्वपती तुझ्या सनाता मागा समीना जेजू आमच्या काजारा साक्रामेंटान आमकां दिल्ल्या पतींनी या रितीन या कुटुंबाच्या विशेष मागण्यान परत एक कोटी समर्पित आणि स्वीकार करता पवित्र ज्ञान तिका तूं भरवशील म्हणजे भुरग्यांचे म्हणजे पत्नीचे म्हणजे कुटुंबाचे तुझे दैविक आशीर्वाद देव देवनी हालेलुया बसून असलेले सत्कर दोन्ही हात उभारा आणि पती तुझ्या पतीच्या तत्वेलो स्तुती कर मागा हालेलुया 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 In the name of Jesus, in the word of
उरतो जाता तो वरतो जाता एक पिढीभर तुम्ही कसं नेतू केला अगदी नेतू केला त्या असं सोडा असं मागा तुझ्या पतीच्या पुस्तकात वैरू सांग कोणते म्हाका बक्षी नेमून सांग फोटो तर तुझ्या थोडी केली नो प्रॉब्लेम आणि ताळी पिक्चर डिपार्टमेंट आज तुम्ही केले मागणे तुम्ही लाईफान केला की ना मागत होतो ना पण तुझे आज तुमच्या वेळ स्वास्थ्य तुझे तुम्ही विसरला त्या आता परत एकामेकाच्या सत्कट बसून असले उभे राहा तुमच्या हात वयर उभा राहा तुमच्या कुटुंबाखातीर उभा राहा मंडळी खातीर उभा राहा आणि ही भुरगी ही गोव भयला तुम्ही तुमच्या खातीर मागतना तुमच्या भुरग्या खातीर मागा चिल्ड्रन प्रे फॉर योर मम्मी प्रे फॉर योर डॅडी डोंट प्ले हियर पत्नीनो आज तुम्ही मागचे मागताय भलायकी इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स तुझ्या पती देव दिता सगळं आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 आज तुम्ही कुठ मागता असा तुमच्या दोन्ही हात तुझ्या कुशीत माझ्या रक्षण मुझे विश्वास खातीर मागा मुझे माई खातीर मागा 70 ते म्हजो बाब 15 वर्सां पयलीं जाल्ला म्हजी माय आसा 15 वर्सां बाब नासतना एक सुरिश्वर आसा ती 7 जाणां आमी भुरगीं पयस कामां निमती आसा मागा तिच्या खातीर म्हज्या हारियारा भूत शेता खातीर मागा ते शेजाक हांव देनातल्या वेळार हांगा आशिर्वाद म्हज्या भिरगतीच्या कुटुंबाचेर देव दी आम्ही रेट दिली इतकी वर्षा मुखार दिवपाक शकते पंगडाचेर येशू स्पर्श जीजस टच पंगडाचेर आशीर्वाद देऊन शकते पदक्षेत्र आशीर्वाद आमकां बोल्ड दिवंक शकते तुम्ही स्तुती कर म्हज्या खातीर फाल्या खातीर आमच्या मिक्सां खातीर चोया रिलीजियस भाव बोर्ड खातीर मागा हालेलुया 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 आज ये सगळं मागणे शारजा UAE गावात या गावात मस्त प्रॉब्लेम आमकां आज आमकां बसलो कालांनी मस्त जाणां कामां खातीर आमकां विजिटींग विजार आसात थोडीशीं कामां सुटल्यात मस्त समस्या आसा ती सांगत कशांनी मागया आमची कुटुंबां मागण्या पळोवन जावन दितू आमची कुटुंबां मागण्या आसूं दी तुम्ही मागण्या देवची उतर सोडनाकात आज ही सांगड एक मागण्याची सांगड या गावाच्या रायांचेर आशीर्वाद करूं दी या गावाच्या स्पॉन्सरांचेर आशीर्वाद करूं दी आमी कोणाय दूध संशोधकाच्या मागया आमी एक काळजान एक मनान मागतना सर भुगतो जाता आज एक अनॉइंटिंग प्रेयर फायनल प्रेयर देवाचे आशीर्वाद रिगेट लक्ष देऊन दी आमच्या गावाच्या भुरगीं बाळां भाऊ भोवरा या पिंतान पयसो सरी लागीं येवन दिता सर कसो विकार वर्गीस पाड्या ताच्या सगळ्यात हाताक हातीर वाव करचे आशीर्वाद जातली हे रे कुटुंबाचे आशीर्वाद सगळं सोसायटी सगळ्यांना 40 crores people देऊन दी हालेलुया 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 सगळ्यांना
que te ahora sacramento de Good night, God bless you. So, class was up. Good night, God bless you.